Praise God. That's Sister Nettie. Yeah. महिमा तुका बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वकानी तुका जेजू, या दिसा पासत आनी हे घडये पासत. आर्गा तुका जेजू, हे सगल्या आमच्या भावा भयणी खातीर तुवें आमकां नांवान एक एकल्याक एकठांय केल्ल्या पासत. तूं आमचो इतलो मोग करता की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडून दिलोय. आर्गां तुका आमच्या भाव विंचटा पासत तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर पवित्र आत्म्याचे जानवाईन आमकां दिता त्या पासत हांव तुका आर्गां दितां. जें तो कितें आमकां शिकयता तें तुजींच उतरां जावन आसा. पवित्र आत्म्या तुका जाय तें उतर तूं आमचे लागीं उलय. तूं जाणा एक एकल्याक खंयच्या उतराची गरज ती. देवाचें उतर आयकोन आमकांच फटोवचें न्हय, पूण हें उतर पालूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणें चलूंक एकदम गरजेचें. खरेंच तुजें उतर जावन आसा जिवें आनी बोलिश्ट. तें दोनूय वाटांनी पाजलोलें तरवारी सारकें रोमता. तुजें उतर जावन आसा एका उज्या सारकें, कोडपा पर्यंत फोडून उडयता तसलें. ह्या निमाण्या दिसांनी आमी अदीक भाग्यवंत आनी पवित्र जावंक तूंच आमकां आदार आनी शक्ती दी पवित्र आत्म्या. हे मागणें हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Jesu Kristo. जेजू काका. आर्गां जेजूक. Jesu Karka. Praise Jesus. Praise Jesus. Jesus. कोणा गोंय की हा कितें शेअर करपाक? Praise God. Sister Maria Gonzalez, Sister Janina. ना सिस्टर Praise God. असा ते आर्गान देवाक आमी वी आर अलाइव. Yes. जेजू सगळो वेळ आमच्या सांगाता आसा आनी आमकां एका आनी एक नवो दीस दीत म्हणटरी व्हडली टेस्टमनी आमच्या जिविताची. आणि आयज आमी जॉइन जाता ब्रदरचे विन्सेंटाचे उतर आयकोंक. होय. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. मुझे उतर ऐकून घे नाकात साहेबा. पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्मा तुका सांगला न्हू ब्रदर. जेजू कारगा. उलय म्हणून आमच्या वारी. जेजू कारगा. Okay, brother, मागीर येवन स्टार्ट कर. स्टार्ट करूया. जेजू कारगा. करूया ब्रदर. जेजू कारगा. जेजू कारगा. बरें. आमी शाळेत कोण नाम रावन दिनवास सोदतालें देवा. दी बाय दी सांग कितें आयज म्हणून सोदता ती. बर्थडे आनी 56 इयर्स जाली आनी हांव जे देवस्थान आशिन भलाय घेवन दवरल्यात आनी मागीर उतरां हाडल्या पासत हांव देवा आर्गां दिता कित्याक हे उतरां येयसोन हांव जायतें बरेंपण अनुभवलां जेजू गेले आयज जेन्ना तुजो जल्माचो दीस. होय. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा लांब हांव तुका फावो केला. जेजू हय कारगा. थँक्स हेल्दी लायफ. हेल्दी लायफ. जेजू हेल्दी कारगा. वेल्दी लॉंग एनॉयंटेड लाईफ. आमी जेन्ना क्रिस्ता बरोबर आमी नवो जल्म घेतला. आता सगळीं जे आशीर्वाद जो आब्राहाम देवान दिल्लो तो आब्राहामचो बेसांव आशीर्वाद आमचेर आसा. होय की ना? वय ब्रदर. म्हणटच
आम्ही एक स्क्रिप्चर घालया तुझो आयज जल्माचो दीस म्हणून आयज ते तुजेर आमी एक मागणे करूया कॉमेस करच्या आधी आमी गालेसकारांक हांव विसवोर 3 वोड वोड 29 आयज 29 न्ही बरें होय गालेशियन 3:29 घालता ब्रदर. पळय तुजो जल्माचो दीस आणि हो स्क्रिप्चर पासून वर्स 29 वाचूया. जेजू कारगा जेजू कार प्रेज गॉड. जेजू कारगा घालता ब्रदर. जेजू कारगा गालेसकारांक हांव विसवोर 3 वोड 29 कितें म्हणटा बाय पपेचुआ तुजो आयज जल्माचो दीस मातसो तो वाच पळया 29 आम्ही जोर तुम्ही क्रिस्ता आणि जोर तुम्ही क्रिस्ताची तर अब्रामाची सोसोत तुम्ही आणि बासावने परमोने तायची तुम्ही. जेजू कारगा आमेन. जेजू कारगा आणि जर तुम्ही क्रिस्ताची तर आब्रामाची सोनसो तुम्ही आणि बासावणे परमणे दायजी तुम्ही. प्रेज गॉड म्हणटच आयज तूं कितें कर आयज तूं तुजें नांव घाल थिंचोर आनी म्हण हांव क्रिस्ताची आणि आब्रामाची सोसोद आणि बावसाणे परमणे हांव जाता ताजी दायजी. जेजू आमेन. कारगा जेजू कार म्हणटच तूं क्रिस्ताची होय की ना होय ब्रदर. आणि क्रिस्ताची जाल्यार तूं जाताय आब्रामाची सोसोत. आब्रामाची सोसोत म्हणजे कितें देवान आब्राम आशिर्वादान बोल्लो लांब वर्सां म्हणजे गिरेस्कायेन लॉंग प्रॉस्परस म्हणजे सावधीची हेल्दी वेल्दी म्हणजे खूप जीवित हा जीवित जीवित लांब लांब आवगाचे जीवित. लांब जिविताची आणि त्याच्या उपरांत सगळें तुका मेळलेलें आसा. आता आमेन. तूं पळयनाका जें तुज्या जिवितान ना तूं पळयनाका जें तुज्या जिवितान तुका अजून कितें मेळोंक ना पूण पळय तुज्या जिवितान देवान कितें केलां तें. जेन्ना तूं म्हणटाय हांव आतां जेजूची हांव जावन आसा आब्रामाची सोसोत तूं आयज देवाक फकत आर्गां दी म्हूण सायबा हांव आतां जेजूची म्हणून हांव जाता आब्रामाची सोसोत आनी सगळी जे भासावणी तुवें आब्रामाक दिल्ले ती भासावणी जाता म्हजी कित्याक हांव ताजी दायजी जाता. सगळें तुवें आयज म्हज्या जल्माच्या दिसा म्हाका दिलाय म्हणून हांव तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता जेजूच्या नांवान आमेन. 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 जेजू कारगांव जेजू कारगा जेजू कारगांव जेजू कारगांव. बरें आमी फुडें वचया. तुमी जाणो की आमी ह्या दिसांनी फकत ह्या निमाण्या दिसा विशीं आमी शिकता होय की ना होय ब्रदर. कित्याक इतली वर्सां इतले दीस आमी फकत शिकताले हांव देव आमचो मोग कोत्ता देवान आमकां काकूट दिल्या देवान आमकां दोळ्यार दाखयल्या देवान आमकां आपलो मोग आमचे भितर शिमेन आसलो मोग ओतयला हें सगळें आमी जाणो. ही आमकां पोत्तून पोत्तून सांगपाची गरज ना आमी जाणो म्हणून आतां आमी एक पवित्र हो एक भाग्यवन जिवीत जियेता. म्हणटच ह्या निमाण्या काळार आमी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जियोवपाक गरजेचें. पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर आसूंक जाय. जेन्ना शिसाचेर पवित्र आत्मो देंवलो पेंटेकॉस्ताच्या दिसा त्या दिसा तांचेर जो पवित्र आत्मो देंवलो तो पवित्र आत्मो तांचे भितर येयलो तांच्या आत्म्यान येयलो
आणि जे तांच्या भितर जालें त्या त्या पवित्र आत्म्यान तांकां आदार केलो, तांच्या मनाची नडसुणी करपाक तांकां घोटाय दिली आनी ते आतां जेजूचे साक्षी जाले. आणि ते जेजूचे साक्षी जाले म्हणून ते आतां गेले आख्ख्या संवसाराक आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागले. आनी त्या लोकांक लागून, त्या शिसां लागून आमी आयज शिवर्थमान आमी आयकलां, आमी आतां भावार्थी जाल्या. समजा ह्या शिसांनी तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी ते बसोन रावले जाल्यार आमी आयज देवाचें उतर आयकताले आसल्या? आमी ना सांगता ब्रदर, ना. ना. पूण तांकां जेन्ना पवित्र आत्मो मेळ्ळो, तांचे भितर येयलो, ते आतां त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी देवाच्या मोगान ते भायर गेले आनी आतां ते शिवर्तमान परगट केले. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करूंक ना. ते आपले जीव दिवपाक पासून तयार आसले आनी तशें की तांणी सगल्या शिसांनी जीव दिलो, तांकां जिवेशी मानले. पूण ह्या काळार म्हज्या भाव भयणीनो, असो काळ येयला की जो पवित्र आत्मो शिसां वयर और आख्खे इग्रोज मातीक पडत आसलो, तो पवित्र आत्मो ह्या काळार पडचो ना. ह्या काळार पवित्र आत्मो पडटलो आमचे कुडीर. द होली स्पिरीट विल फॉल अपॉन ऑल फ्लेश. म्हणजे हो काळ जावन आसा एकदम दुसरो काळ. हो काळ म्हणजे हो काळ मनशा कुडान केन्नाच पळोवंक ना. आनी देखून हो पवित्र आत्मो आमचे कुडीचेर देंवपाक आमी पवित्र आत्मो आमचे भितर पयलोच घेवंक जाय आसलो, घेवपाक आसूंक जाय आसलो. म्हणजे हो पवित्र आत्मो आमचे कुडीर पडपाक, हो पवित्र आत्मो आमचे भितर आमकां मेळोंक जाय आसलो, मेळोंक जाय पयलो. आनी तो केन्ना मेळ्ळो आमकां? जेन्ना आमी जेजूक स्वत मानल्या, आमी ताका आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानल्या, आनी तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचो बातीस घेतलो आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येयलो. पूण शेकी आतां ह्या निमाण्या काळार देवाचें उतर सांगता, प्रवादी जोएल म्हणटा, जोएल चॅप्टर 2, आतां हे पोन्ने कोरार बरयला, घालपाची गरज ना. तो म्हणटा निमाण्या काळार देव आपलो पवित्र आत्मो देंवयतलो सगल्या मनशा कुडाचेर, तांच्या कुडीचेर. होली स्पिरीट विल फॉल अपॉन ऑल फ्लेश. आतां भाव भयणीनो, ह्यो पवित्र आत्मो आमचे कुडीर पडत जाल्यार कितें जाता आमकां? कितें जातलें आमच्या जिवितांत? आमचो बदलाव जातलो न्हू. कसलो बदलाव जातलो? आमी देवाची भुरगीं जातलीं न्हू, कित्याक आमी अकॉर्डिंग टू दॅट होली स्पिरीट रेव्हलेशन आमी देवाची भुरगीं जाल्या. जाली. पळय, ज्या दिसा आमकां पवित्र आत्मो भितर येयलो, आमी देवाची भुरगीं जाल्या. पूण ह्या निमाण्या काळार पवित्र आत्मो पडटलो खंयसर? आमचे Flesh. फ्लेश, कुडीर, भायल्यान. Yeah. We will आनी prophesy. हो पवित्र आत्मो आमचे भायल्यान पडपाक ताका कंडिशन आसा. ताका कंडिशन आसा, म्हणजे सगळ्याचेर पडचो ना. देव आपलो पवित्र आत्मो ह्या निमाण्या काळार आख्ख्या मनशा कुडाच्या कुडीचेर देंवयतलो, पूण सगळ्यांचेर पडचो ना. कित्याक पडचो ना? कोण देवाक स्वत मानता आपणायला तेंकाच पडटलो. बरें बरें, हांव दुसरे भाशेन घालता प्रश्न. आमी जाणो आतां म्हणटू आमी जेन्ना आतां 2 म्हयन्यांनी आमचे नातालांची परब जातली आनी आमी आमच्या घरान स्टार घालतले, वय की ना? नेकेत घालतले, वय की ना? वय ब्रदर. आनी त्या नेकेत्रान आमी एक बल्ब घालतले, इलेक्ट्रीक बल्ब घालतले. वय. पूण जेन्ना आमी ल्हान आसताले, जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी लायट नासली तेन्ना आमी त्या इस्टारान कितें करताले? कितें घालताले? दिवो, पोंटी घालताले, दिवो घालताले. आनी त्या दियान आमी तेल घालताले, आनी त्या तेलान एक कापूस घालून ताका पेटोवन
आख्खी रातभर ती पोंटी हो तो दिवो चलतालो. सकाळी जाता म्हणसर तो आपुणूच बंद जातालो कित्याक तें तेल काबार. काबार. काबार जातालें. काबार जाताले. सारकें. हम्म. होय. म्हणटच तो दिवो चालू दवरपाक ऑयल. कसली गरज आहा ताका त्या दिवो चलपाक? देवाचे उतर. तेलाची तेलाची तेलाची. व्हेरी गुड, तेलाची. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता सगळी म्हणजे आता सगळी सजमतात. या. ती ती पोंटी पेटोवन दवरपाक आमकां जाय तेलाची गरज. गरज. पूण हम्म. देव आतां उजो आमचेर देंवयता जाल्यार आनी आमचे भितर तेल ना जाल्यार तो उजो पालोवन पेटतलो ना. ना. म्हणटच कोणें जेजूक मानलो तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो. पूण ती आतां जें तेल आसलें तें म्हणजे तेल म्हणजे कितें? लाईट. एनॉइंटिंग. उजो. उजो. एनॉयंटींग. अनॉइंटिंग. देवाची कृपा. हम्म. होय. सारकी. या. होय. आतां पळयात, जेन्ना समजा आतां आमी कुरपेक कितें करुया? तेल म्हणुया. जेन्ना त्या इस्टारान आमी ते पोंटेन तेल घालतले कितें घालतले? कुरपा घालतले, वय की ना? उप्पा. एनॉयंटींग घालतले. रातभर कितें होय. जातालें? ती चालू रावता आसताली. पूण सकाळी जाता म्हणसर ती कुरपा आनी ते एनॉयंटींग काबार जाल्लें. म्हणजे फुडल्या रातीक आमी ती पोंटी चालून दवरूंक जाय आसली जाल्यार आमी कितें करचें होय. पडटलें? कंटिन्यू पेटोवन दवरूंक तेल घालीत रावप पडटा. तेल घालचें पडटालें, वय की ना? होय. तेल घालचें पडटालें की ना? होय. होय. तेच भाशेन जो कोण जेजूक सत मानता, खरेपणी ताणें पवित्र आत्मो अनुभवला, देवाचो मोग अनुभवला आनी ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळा, तांची जबाबदारी जाता तें तेल जें काबार जायत वेता तें तेल आतां वाडोवन दवरपाक. म्हणजे आतां तेल हाडपाक तेल दिवचो ना, कुरपा दिवचो ना. कित्याक कुरपा काबार जायत वेता, एनॉयंटींग होय. काबार जायत वेता. पूण देवान आमकां शिकयल्यान पवित्र आत्म्या उदेशीन जो भितर आसा, कशे भाशेन आमच्यान तें तेल, ती कुरपा, तें एनॉयंटींग आमच्यान कशे भाशेन तें वाडूंक जाता. कशें जाता तें पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ताणें शिकयलां. समजतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? Yes, होय. sir. जेन्ना एनॉयंटींग काबार जाता, आतां समजा एक पाद्री और एक प्रिचर, तो समज हांव देवाचें उतर शिकयता, परगट करता, पूण तो आपलें तेल वाडयना, तो आपलें एनॉयंटींग वाडयना, तो फकत शिकयता, थोड्या दिसा उपरांत कितें जातलें? जिओ तो पालवतलो. पालोतलो. पालोवतलो. सारकें. पालवतलो. तो बग 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 करतलो. लोक होय. तिंचर ताका जेन्ना ताचे कडेन तेल हाडलें, एनॉयंटींग हाडलें, तेन्ना ताका जेन्ना ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो, म्हणजे फ्रेश एनॉयंटींग मेळ्ळें, जेन्ना तो एक भावार्थी जालो, त्या कुरपे वरवीं, त्या एनॉयंटींग वरवीं तो आतां काम करूंक लागलो. सारकें. होय. जेन्ना तो करूंक लागलो, ताजे एनॉयंटींग काबार जायत वेतालें, ताजी कुरपा काबार जायत वताली. कित्याक आतां तो बरें, तुमकां एक उदाहरण दिता. तुमी सगळीं जाणो, जेन्ना ती 12 वर्सांची बायल, एक बायल 12 वर्सांची रोगतान, तिका रोगताचे रॉकपाट प्रॉब्लेम जालेली जाले. बायल. हा, रॉकपाट जालेली वस्तोरी. रोगपात जालेली बायल 12 वर्सां ती ती त्रासान आसली, वय की ना? होय. आनी एक दीस ती आपुणूच म्हणटा, कित्याक तिणें आयकल्लें जेजूची खबर की हो मिलाग्री कोत्ता, वो लोकांक बरी कोत्ता, लोक मिलाग्री कोत्ता, वजाबां जातात, आनी ती आपुणूच म्हणटा, ह्या जेजू खंयचरूय मेळत जाल्यार, ताच्या आगोस्त्रांक हांव हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. पूण ती आतां चिंता, हांव इतली रोगपात जाल्या, म्हाका इतली हांव फ्राक जाल्या, इतली म्हजी सगळी, म्हाका कसलीच घोटाय ना तिचो इतल्या लोकां मदें वसोंक. पूण ती म्हणटा, हांव ताच्या आंगवस्त्रांक हातूच लायत जाल्यार हांव बरी जातलें. बरी सारकें? जातली. सारकें. होय. आनी हे Yes. म्हणीत
ती आता त्या रस्त्यार वेता, कित्याक ती आता जाणो की जेजू ह्या रस्त्यार वेता म्हणून. आनी जेन्ना ती त्या रस्त्यार वेता, हजारांनी लोक हा जेजू थंय चलता, हजारांनी लोक जेजूक हात लायता, वय की ना? होय. कित्याक जेजू जेन्ना जेजू खंय वेतालो? जेन्ना ती थंयसर त्या रस्त्यार आली, जेजू खंय वेतालो? जायरस जायरसाच्या घरा. सारखे म्हणले मायरेटी. तो जायरसाच्या घरार येतालो. आणि त्या रस्त्यार जेन्ना तो जायरसाच्या घरार येतालो, ही बायल जी 12 वर्सां रोगपान सोंसताली, ती म्हणटा हांव ताच्या आंगवस्त्रांक हात लायत जाल्यार हांव बरी जालें. पण त्या वेळार कितलो लोक जेजू बरोबर वेता, ताका हात लायता, कित्याक लोक हजारांनी हा, पूण कोणाक हजारांनी. कांय जायना. पूण जेन्ना ही बायल जेजूक भावार्थान ताच्या आगोस्त्रांक हात लायता, त्याच वेळार जेन्ना ती भावार्थान हात लायता, कितें जाता? जेजू कितें करता? जेजू थांबता, ताजो आंगांतलो पावर भायर सरता. पावर भायर सोडटा. आनी Yes. ताका कळोन येता, अरे कोणे कोणे आपणा हात म्हाका हात लायलो. लायलो. आनी तो म्हणटा, कोणे म्हाका हात लायलो? आपल्याशी सांगता. ते म्हणटात, सायबा तूं कितें म्हणटाय? तुका कोणे हात लायलो? तूं जाणस इतलो लोक हजारांनी तुजे सायडीक हा, फुडें हा, फाटल्यान हा, कितलो लोक तुका हात लायता, आनी तूं आमकां विचारताय कोणे हात लायलो? पूण एक बायलेन जेजू कसो हात लायलो? भावार्थान हात लायलो. सारखे? भावार्थान. होय. भावार्थान. तिने बिश्ट हात लागना. ती जाणो आली, ती ना. म्हणटा, एके वाटेन म्हणटा हात लायत जाल्यार बरी जातली. हात होय. लायता तिच्या आंगवस्त्रांक बरी जाता. जेजू थांबता आनी म्हणटा, कोणे म्हाका हात लायलो? कित्याक जेजू कळलें की तिने हात लायलो म्हणून? त्याचा पावर गेलो कुडींतलो गूण भायर सरलो. गोड भायर सोडलो, पावर भायर सोडलो. तो पावर कितें? एनॉयंटिंग. अनॉइंटिंग. तो माखणी पावर ती कितें? माखणी. कुरपा. माखणी. देवाची कुरपा, देवाचे एनॉयंटिंग ताच्या कडसून भायर गेले. म्हणून जेन्ना जेजू देवाचें उतर शिकयतालो, तो लोकांक पेखोवणी दितालो, तो देंवचार काडटालो, तो कसो करतालो? त्या एनॉयंटिंग वरवीं, त्या एनॉयंटिंग वरवीं, जे एनॉयंटिंग ताका आपल्या सोरीच्या बापान दिलें, पवित्र आत्म्यान दिलें, जेन्ना तो एनॉयंटिंग यूज करता, समजा सुमार हम्म. 10 एनॉयंटिंग 10 किलो आहले. आतां सोडे ते बायलेक बरें गेले, 1 किलो गेलो. त्याचे कडेन कोणाक देंवचार काडले, 10 किलो गेलो. आनी कोणाक गेले. म्हणून 10 किलो तो 10 किलो उरतलोच, हो ना. कमी जातलो? ना. देंवतलो. कमी जायत वेतात, वय की ना? वय जाता. आनी होय. दीस काबार जातकूच जेजू कितें करतालो? प्रे करून माग वयता. मागण्या बसतालो माग- आनी बापाची आनी ओदी कुरपा घेयत रावतालो. आपल्या शिसांक सोडटालो, लोकांक घरा धाडटालो, आनी एक होय. सुऱ्या जाग्यार वसोन आपल्या माग बापाशी बापाची. मागणें करतालो. होय. सारकें? येस. सारखे. वय की ना? येस. वय हांव विचारता म्हज्या भयणीन, हांव प्रश्न तुमकां विचारता. जेजू कोण? देवाचो पूत. होय. जेजू देवाचो पूत, तो देव. आनी होय. ताचे भितर आतां मनशाच्या रुपान जेन्ना तो संवसारान येयला, ताजी कृपा काबार जायत वेता, ताजें एनॉयंटिंग काबार जायत वेता, कित्याक तो वापरता हे सगळ्या लोकांक बरी करपाक. पूण ताजे कडेन हा म्हणून तो आतां बसता, म्हणून हांव देवाचो पूत, हांव बसता, हांव थकला, न्हिदतलो, अशें करता? ना. ना 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 ना. खूब वेळार आख्खी रात तो आपल्या बापाशी सारतालो. होय. आमी कितें करता? आमी थकत जाल्यार न्हिदता. आमी न्हिदता. थकली आमी थकल्या. आयज आमी कामाक गेल्या, आयज रांदलां, हें केलां, थकल्या आमी. आनी आमी आतां आमी आमी कितें म्हणटा? सायबा तूं सगळें जाणय, हांव कितलो थकलां, कितलें म्हजें मन, कितलें म्हज्या घरकारान, बायलेन, सासूबायन, आणे शेजाऱ्यान, कामाच्या पात्रावान, सगळें म्हजें मन दुसपट केलां. म्हाका आतां शितीत ना, म्हाका मागणें करूंक जायना. आमी थकोन आतां न्हिदता. पूण जेन्ना आख्खो दिसभर आमी काम केलां, आमी कितल्या लोकांशी उलयलां, कितले आमी पातकूय केलां, त्या वेळार आमची जी कृपा देवाची आहली, देवाचें एनॉयंटिंग आहलें, आमच्या फायद्याक येयलें. पूण आतां ती कृपा आनी तें एनॉयंटिंग आतां कमी जालां, उणें जालें. उणें जालां.
देखून आता ते एनॉयंटींग आनी ते करपाक वाडोवपाक आमकां मागणें करपाक एकदम गरजेचें. वय ब्रदर. आमेन. आता जेसू. आयकतात तुमच्या भयणीनो? वय होय ब्रदर. वो पवित्र आत्म्याचो उजो पवित्र आत्म्याचो उजो जो निमाण्या काळार आमच्या आख्खे कुडीचेर पडपाचो आसा, तो केन्ना आमकां उजान दवरतलो जेन्ना आमचे भितर तेल हा, आमचे भितर एनॉयंटींग हा, आमचे भितर कुरपा हा. कित्याक त्या उज्याक चालू दवरपाक आमचे भितर तेल आसूंक जाय. तेल आसूंक जाय. तुम्ही जाणत थोड्या म्हयन्या पयलीं हांवें तुमकां त्या 10 आंकवारीची वपार शिकयल्ली. वय ब्रदर. सगळीं 10 जाणत वर्जिन. 10 वय आंकवारीची ब्रदर, वपार. 10 वर्जिन. वय ब्रदर, 10 वर्जिनाचे. सगळीं 10 वर्जिन्स सारखे न्ही? वय ब्रदर. होय ब्रदर. त्या 10 5 शाणी आंकवारीमध्ये 5. त्या होय 10 आंकवारीमध्ये 5 शाणो असल्यो आणि 5 पिसाट असल्यो. पिसाट असल्यो. त्यो सगळ्या 10 आंकवारी आसल्यो. सगळीं देवाक ओकोताली. सगळ्यांक होय पवित्र आत्मो मेळ्ळलो. ज्या भाशेन पवित्र आत्मो पेंटेकॉस्टाच्या दिसा देंवलोलो, 10 आंकवारी वयर तो पडलोलो. होय की ना? होय ब्रदर. सगळ्या 10 आंकवारीन जेजू जेजू ती वकोताली. कित्याक ती होय आंकवारी आहली जाल्यार म्हणजे ती कोणाची वाट पळोवन नासली, बापाची. बापाची. न्हवऱ्याची वाट, नवऱ्याची. जेजूची वाट. आता होय ती जेजूक नको जाल्यार, ताणें जेजूची खबर आयकूंक ना जाल्यार, तांचे भितर तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो जाल्यार ती कोणाची वाट पळयतली? ती आपल्या पोटाची पळयतली. नॉश्तो, कुडीची. दनपारचें जेवण, रातचें, आतां खंय वचोंक जाय, खंयसर प्रायर वचोंक जाय, ह्या संवसाराच्यो वस्तू चिंतली. पूण होय जेन्ना ती आंकवारी आनी ती आतां जेजू भोंवतात, तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा, तांकां कृपा मेळ्ळ्या, तांकां अभिशेक ती जाल्यात, ती आतां कोणाची वाट पळोवन आसा? न्हवऱ्याची वाट. सारकें? नवऱ्याची. होय पूण त्या 10 आंकवारी मध्ये 5 हुशार असली, 5 शाणी असली आणि 5 पिसाट असली. ती 5 आंकवारी जी पिसाट असली, कित्याक तांकां आमी पिसाट म्हणटात? जेजून ओपार म्हणटात ती पिसाट आंकवारी कित्याक म्हणटात हांगा? की ती तयारी करूंक नासलोली मनशां असली ती. इनाफ ती इनाफ मागण्याक नासली. ती मागण्यांनी नासली. नासली. वय. तांचें तेल काबार जायत येयल्लें. होय तांची कुरपा काबार जायत येयल्ली. तांचें एनॉयंटींग काबार जायत आसलें. पूण ती वाट पळोवन आसली, कित्याक जें तांकां एनॉयंटींग मेळ्ळें पयलें, जेन्ना ताणें पावर दवरलेलो, जेजूक सोत मानलेलो, तेन्ना तांचें एनॉयंटींग आसलें. पूण जेन्ना ती जियेताली, ती आतां त्या मागण्यांनी रावनासली, देवाचें उतर शिकोनासली, फकत आयकताली, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडटाली, पूण तें उतर पाळिनासली. आनी देखून तांचें तेल शिंसल्यांनी नासलें. आनी कितें घडटा? शेकी न्हवरो येता. आनी जेन्ना न्हवरो येता, सगळीं उठ्ठात. 5 हुशार आंकवारी आहात ती, तांचे कडेन तेल आहा, ती तेल घालतात आपले पोंटीन. ज्या भाशेन म्हाका दिसता सकाळीं जाली, मातशी पोंटी कमी जाल्ली, तेल घालतात, पेटयतात, आनी ती आतां न्हवऱ्याक पळोवपाक वेतात. आनी न्हवरो तांकां घेवन त्या काजराच्या लग्नाच्या जेवणाक तांकां वता. पूण ही 5 पिसाट आंकवारी कितें करतात? ती शाण्या कडेन वेतात, म्हणटात, मातशें आमकां तेल दिवंक आमकां शकतात इल्लेशें तुमी? तेल दी. मातशें होय आमकां तेल दी. आमच्या त्या वेळार तेल दिवंक जाता? ना. ना. कितलीं जाणां देवा बरोबर संबंद दवरिना. जेन्ना त्रासान पडटात ती कितें करतात? देवा प्रिचराक शिंदाळटा. आपयतात. ब्रादर, ब्रादर, मागणें कर ब्रादर, ब्रादर, मातशें मागणें कर. जो कोण ह्या वेळार आपयता मागणें करपाक, ती कोणा भाशेन जातात? 5 पिसाटा भाशेन. पिसाट. तुम्ही सजमत राहा, की हांव प्रश्न बिश्तो फोगणाचो प्रश्न विचारना. जो येस कोण ह्या काळार कोणाक आपयता म्हणटा, सायबा, ब्रादर, फादर, बी सायब, मातशें मागणें कर, मातशें मागणें कर. मागणें ह्या कर. काळार तूं विचारताय दुसऱ्यांक मागणें कर, तुजें तेल खंय गेलें?
काबार तुझें तेल खिंग गेलें. सुकलें. आमी ह्या काळार लोक आमकां विचारनासतना आमी तांचे बसत मागणी करपाक गरजेचें. बिकॉज जेन्ना कोण आमकां आपयता मागणी करपाक हें दुसरें. जेन्ना आमी आमकांच पवित्र आत्मो सांगता मागणी करपाक, कित्याक आमी हें पवित्र आत्मो सांगता, देवाचें उतर सांगता आमी एकामेका पासत मागणी करपाक गरजेचें. पूण जेन्ना कोण आपयता मागणी करपाक ह्या काळार हाचो अर्थ कितें? तांचें तेल काबार जालां. तांचें तेल काबार जालां. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी शिकया कशे भाशेन हो पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्यान पेटोवन दवरूंक जाता. कशे भाशेन आमच्यान हो पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे भितर, कित्याक ह्या काळार पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे भितर पेटोवन ना जाल्यार हांव तुमकां सांगता सैतान आमकां काबार करून उडयतलो. जेजू जेन्ना येवपाचो आसा आमी तेन्ना जिये रावची ना, आमी मोडटलीं, आमी काबार जातलीं. पण जेन्ना हो तेल आमचे भितर आसा आनी पवित्र आत्म्याचो उजो पळयात, समजा तुवें खंयसर एका कोनशाक पेत्रोल दवरलें आनी कोणें थंयसर मातसो उजो घाल्लो, कितें जातलें? व्हडलो उस जातलो. पेट्टलो की ना? पेट्रोलो. आतां समजा तुमी गाडयेन पेट्रोल घालपाक भरपाक बसत जाल्यार, हांव नकळो आमच्या गोंयांत कितें करतात तें, पूण जेन्ना घालपाक घाललो, जेन्ना कोण पेट्रोल भरपाक वतात ते म्हणटात थंयसर, आरे बाबा सिगरेट्स ओडिनाका, थंयसर तुजो मोबायल फोन यूज करिनाका, थंयसर कितें स्पार्क कितें नाका आमकां, कित्याक फाट करून उजो आख्या पेट्रोल पंपाक पडपाक जावंक एक स्पार्क पुरो थंयसर. ते सांबाळून रावतात. म्हणटच तेच भाशेन तांकां थंयसर उजो नाका, पूण आमकां ह्या वेळार उजो जाय. हालेलुया. आयकतात तुमी? येस. पेट्रोल पंपाचेर वा ज्या जाग्यार थंयसर इन्फ्लेमेबल मटेरियल, केन्ना ट्रकाचेर तुका पेट्रोल वतात, कितें केमिकल वतात, तांचो भायल्यान बरयतात इन्फ्लेमेबल मटेरियल. म्हणजे तूं थंयसर लागीं वचनाका, कितें फाट करून लागत जाल्यार स्पार्क जाय जाल्यार सगळे व्हडलो उजो जातलो. देखून ह्यो गाडयो तांकां अशें पॅकिंग करतात, ताचे उपरांत तांकां भितरल्यान पॅकिंग घालतात, मागीर त्या गाडयेचेर बरयतात आनी ती गाडी एकदम स्लो वता. तो बिश्तो कसो चलयना, पूण आतां कशें चलयता तें सोड. कित्याक थंयसर कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार, आतां तुमी जाणो बोटींचेर, व्हडल्या व्हडल्या बोटींचेर, थंयसर त्या बोटींचेर कितें वतात? क्रूड ऑयल वतात, गॅझोलीन वतात. कित्याक ट्रकाचेर तुज्यान तितलेंच व्हरोंक जाता, पूण बोटीचेर वतात. खूब फाटी 2 बोटी अशे क्लॅश जाता. जाणें कितें जाता? सगलो फार जाता, उजो जाता. उजो जाता. देखून जेन्ना दोगां देशांमध्ये जेन्ना गॅर जाता, ते कितें करतात? ते पेट्रोल टँकाचेर ते हें मारतात, त्या बोटींचेर ते मिसायल मारतात. तो उजो घालपाक पेट्रोल तें घालपाक ताच्या गाडयेक, ते गॅराक ते वापरतात. देखून ताका थंयसरूच तांकां काबार करून उडयतात. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां पेट्रोल टँकाचेर आमकां केन्ना खंयसर वचोंक जाय जाल्यार थंयसर आमकां उजो नाका. पूण ह्या काळार आमी आमचे भितर पेट्रोल, आमचे भितर तें तेल, आमचे भितर ती कुरपा, आमचे भितर तें एनॉयंटींग आसपाक गरजेचें. कित्याक आमकां जाय जेन्ना ते भितर हा पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर येता आनी आमकां पेटोवन दवरता. हालेलुया, हालेलुया. 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 म्हणटच पेट्रोल टँकाचेर तांकां उजो नाका, पूण आमकां ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो उजो जाय. देखून म्हज्या भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमकां हो उजो चालू दवरपाक एकदम गरजेचो, एकदम गरजेचो. म्हणटच आयज आमी पळोवया कशे भाशेन आमच्यान हो उजो पालोय नासतना हो उजो चालू पेटोवन. करपाक कशे भाशेन जाता आमच्या जिवितान. शिकया आमी आयज कशे भाशेन होय. आमच्यान उजो दवरूंक जाता तो.
होय ब्रदर. आयकतात तुम्ही? वय ब्रदर, वय आमकां ब्रदर. हो उजो आमचे भितर आतां पळय, कोण म्हणटालो ब्रादर पूण आमकां उजो लागत जाल्यार आनी मागीर आमी मरचे ना. आतां समजा कोणाक गाडी तूं म्हणटाय कोणें गाडी मारली आनी तांचे भितर पेट्रोल उजो पेट्रोल सगळें पाड जातलें सामकें. उजो लागतलो, काबार जातलें सगळें, लोक मरतलो सगळें. पूण ह्या वेळार जेन्ना पवित्र आत्म्याचो आमचेर उजो देंवतलो तेन्ना आमी मरची ना, आमचें सगळें पाड जावचें ना. ना, कित्याक हो उजो आमचे भितर जे आमकां पातक करून येता न्ही, आमकां कितें वायट करून येता, इतरांची जी पदवी आसा ती त्या उज्यान काबार जाता. पूण आमी मरना, आमी आतां घट जाता जेजूच्या येण्या पासून. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही जाणो हालेलुया. हांवें तुमकां शिकयल्लें पयली हें उतर 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. हें आमी पयलें पळोवया, तेज्या उपरांत हें आमी पळोवया कशे भाशेन शिकया, कशे भाशेन आमच्यान हो उजो तयार धरूंक जाता. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. शांती दिता तो देव तुमकां सांबाळून आत्म्यान मनान आनी कुडीन. 23. 23 वाचया, 23 वाचया. 23. ओके. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. जेजू कारगांव जेजू कार म्हणटच हें उतर आमकां सांगता की तो आमकां आत्म्यान, जिवान आनी कुडीन चुके विरेत सांबाळूं. केन्ना? चुकी. जेजू चुकी वेळीत जेजू येतलो तेन्ना. येतलो तेन्ना. आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुके विरेत सांबाळूं. म्हणटच आमचो आत्मो, जीव आनी कूड आमी चुके वेरीत सांबाळूंक जाय जाल्यार तो पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर पडोन आमकां सांबाळून दवरपाक एकदम गरजेचो. आनी तो उजो आमचेर देंवपाक आमचे भितर तेल आसूंक गरजेचें. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. आयकता तुमच्या भयणीनो तुमी? येस. तो उजो आमकां कितें करता? आमकां आमच्या आत्म्यान, जिवान, आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन आमकां चुके विरीन सांबाळून दवरता. सारकें? होय. आनी तो आमकां चुके विरेट सांबाळून दवरपाक आमची जबाबदारी कितें जाता? आमचे भितर उजो उजो आसपाक जाय, मोर एंड मोर. तेल आसूंक जाय. वाचूंक जाय. पळय, Praise उजो पवित्र आत्म्याचो, तेल आमचें. ओके. पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देंवता तेन्ना तें तेलाक पेटयता आनी आमकां उज्यान भरून दवरता, चुके Praise विरीत सांबाळून आमच्या आत्म्यान, मनान, जिवान आनी कुडीन. कुडीन. आयकतात तुमी? तुमी समजल्यार कितें सांगूंक सोदता तें? होय. पळयात सजमल्या पळयात म्हज्या भयणीनो, आमचे भितर तेल ना जाल्यार आमी म्हणटा हांव इगर्जेक वता, आयताराचे मिसाक वता, हांव बायबल स्टडीक वता, हांव आतां रातचो तेर्स करता, हांव मातशें इल्लें मांवणें करता. हाचो अर्थ की तुजे भितर तेल हा? ना. ना. तेल केन्ना भितर येता? तेल जेन्ना केन्ना वाडटा? देवाच्या उतरान हांव देवाच्या उतरान बसता, वाडटा, शिकता. जेन्ना हांव मांगड्यांनी रावता आनी मांगड्यांनी हांव तें उतर आयकता, तें उतर हांव सांबाळून दवरता आनी तें उतर हांव दुसऱ्यांक दिता. दुसऱ्याक पाळटा. पाळटा. दुसऱ्यांक मागीर दिवया. हांव तें उतर पाळटां. बरें, हांवें सुमार म्हाका दिसता 4-5 म्हयन्या पयलीं तुमकां शिकयलेलें जॉशुआ 1:8. होय ब्रदर. चमोटीचें पुस्तक. जॉशुआ 1:8 तुमी जाणो? जॉशुआ 1:8 होय. कितें म्हणटा? देव चमोटीचें जॉशुआक पुस्तक. सांगता, जॉशुआ येयलो
जेन्ना मोजेस मेल्लो आतां जोशुआ नवो लिडर जाता हय आणि देव त्या वेळार कोणाक वाचूंक जाता जोशुआ 1:8 तुमचे कडेन आमचे भाशेन बायबल हा मातशें वाचूंक जाता आमकां ही सोमोतीचें सजमणी पुस्तक मेळपाक सदांच गरजेची सोमोतीचें पुस्तक सदांच दाखवते. तुमच्या ओंठांचेर आसूं ताचेर बरयलोलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें आमेन मेन आमेन म्हणटच आमेन आमी जोशुआ 1:8 पळयत जाल्यार हय देव जोशुआ 3 वस्तू सांगता तो हय म्हणटा म्हजें सदांच उतर तुज्या तोंडाचेर आसूंक जाय हय त्या हय उतराचेर तुवें नियाळ दीस करूंक आनी जाय रात नियाळ करूंक आणि जाय तें उतर जें नियाळ केलां तें तुवें पाळूंक जाय पाडूंक जाय हय आयकतात तुमी या येस म्हणटच जेन्ना तो आपल्या तोंडांतल्यान तें उतर म्हणटा पळयात उतर जावन आसा आत्मो द वर्ड इज स्पिरीट हय जेन्ना हांव म्हज्या तोंडांतल्यान मागणें कोत्ता हांव मागण्यांनी रावतां हांव आतां म्हज्या आत्म्यान मागणें कोत्ता सारकें हय वय हय हांव समजा आयलो ब्लेसड सॅक्रमेंटा कडेन हांवें म्हणजे दोळे बंद दवरले हांव कांय मागणें करिना फकत बेश्टो बसला थंयसर दोळे बंद दवरून हांव म्हज्या आत्म्यान मागणें कोत्ता ना 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 म्हज्या आत्म्यान मागणें करपाक टू प्रे इन द स्पिरीट हांवें म्हजें तोंड उक्तें तोंड करून उक्तें करूंक तें जाय देवाचें उतर म्हणपाक गरजेचें सारकें येस सारकें बरें तेन्ना हांवें जें उलयलां त्या उतराचेर हांवें नियाळ करूंक तेन्ना म्हजें तोंड बंद कोत्ता हांव त्या उतराचेर नियाळ कोत्ता आतां हांव ब्लेसड सॅक्रमेंटाच्या कपेलान बसोन हांव देवा हांव म्हज्या कुडीन बसोन हांव आतां फकत त्या उतराचेर नियाळ कोत्ता हांव चिंतां तें उतर कितें म्हणटा हांव चिंतां कशे भाशेन तें उतर म्हज्या जिवितांत कशे भाशेन ताका व्हिडियो कोत्ता कशे भाशेन हांवें तें उतर सजमणी घेवंक जाय कशे भाशेन तें पाळूंक जाय आनी उलयल्या उपरांत आनी त्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत हांव आतां भायर येतां आनी तें उतर हांव पाळटां प्रेज जीसस म्हणटच जेन्ना हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतां तें उतर आतां हांव म्हज्या आत्म्यान मागणें कोत्तां जेन्ना हांव त्या उतराचेर नियाळ कोत्तां म्हज्या मनान हांव आतां म्हज्या जिवान वा म्हज्या मनान हांव मागणें कोत्तां आनी जेन्ना हांव तें उतर पाळटां आतां म्हजे कुडीन हांव तें मागणें कोत्तां समजल्यात तुमी हय हय प्रभू आयकतात तुमी हांवें हय हय म्हज्या आत्म्यान आत्म्यान मनान आनी कुडीन कुडीन हांवें मागणें करपाक गरजेचें जेन्ना हांव ह्या 3 भाशेनी मागणें कोत्तां तेन्ना म्हजे भितर तें तेल वाडटा वाडटा हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज जीसस हालेलुया हालेलुया पळयात म्हज्या भयणीनो खूब लोक आपल्या बडबड्यान मागणें करता तांकां संवय जाल्या कितें मागणें करपाक कितें इतलीं वर्सां शिकल्यात ते बाळा 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 आमच्या बापा नोमान मरीर पाव 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 हे सगळे मागणे बिश्टे आमकां आमी चिंती नासतना कित्याक आमकां कितें संवय जाल्या मागणें करपाक आमी म्हणटा पूण त्या उतराचेर आमी केन्नाच नियाळ करिना तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी पाळिना हें आमी करिना जाल्यार आमचे भितर तेल हा ना आनी तेल ना जाल्यार आमचो उजो पवित्र आत्म्यान पेटोवन दवरूंक जाता ना 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 आनी त्रास जेन्ना येतात आमी कितें करतले तेल सोदूंक धांवतले आमी आतां प्रिचराक सोदतले पाद्रीक सोदतले हाका आपयतले माग म्हजे पासत पूण म्हजे भितर तेल हा जाल्यार हांव तें उतर आयकतां हांव तें उतर म्हणटां त्या उतराचेर नियाळ कोत्तां तें उतर हांव पाळटां आतां म्हजे भितर तेल हा म्हाका पवित्र आत्म्याक आपोवची गरज ना पवित्र आत्मा उजो आहा म्हणून तो पवित्र आत्मा म्हाका त्या उज्याक एट्रॅक्ट करता आनी म्हजो उजो पेटोवन दवरता सैतानाक कसलोच चान्स ना म्हज्या जिवितांत कसलोच आडखळ आनी त्रास हाडपाक हालेलुया प्रेज द हालेलुया लॉर्ड थँक यू हालेलुया जीसस हालेलुया तुम्ही सजमले ना कितें सांगता ते वय खूब पाटी आमी सजमता की मागण्या वरवीं देव म्हजे मागणे आयकतलो ताणें मागणे आयकले ताणें खुर्सार आपल्या पुताक धाडलो जेजून सगळें संपारले आतां ताणें आमकां शिकयलां कशे भाशेन आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता पयली वस्त त्या उतराची आमकां सजमणी मेळपाक गरजेची
तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान म्हणपाक गरजेचें. त्या उतराचेर आमी मनान आमच्या नियाळ करूंक गरजेची. त्याच्या उपरांत तें उतर आमी पाळूंक गरजेचें. आनी ह्यो तिनूय वस्तू आमी केल्या उपरांत आतां आमकां आनी देवाक हें दी आनी तें दी आनी म्हाका बरो कर आनी हें कर आनी तें कर करपाची गरज ना. कित्याक जेन्ना हांव ते तिनूय वस्तू करता, पवित्र आत्म्याचो उजो ह्या निमाण्या काळाचो पडटा कुडीचेर, तो म्हाका एट्रॅक्ट करता आनी म्हाका त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान दवरता. आनी सैतानाक कसलोच अधिकार येना म्हज्या जिवितांत त्रास करपाक. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah. आमी देवाक आर्ग घालुया. पवित्र आत्मो Yes, काय God. बरे भाशेन शिकयता. भाव भयणीनो, आमी सजमता की आमी खूब मारणे केले. आमी मारणे सायबा हें कर तें कर, हाका बरो कर ताका बरो कर, हें कर तें कर, हें दी तें दी, त्रास दी. म्हाका जाय फकत तें उतर घेवपाक जे म्हज्या परिस्थिती आहा, त्या उतराचेर उतर म्हणपाक तोंडांतल्यान त्या उतराचेर नियाळ करपाक आनी जें तें उतर सांगता तें करून त्या वेळार हांव करीत जाल्यार पवित्र आत्म्याचो उजो येता आनी जे त्रास सैतानान दिल्या ते सगळे काबार करून वयता जेजूच्या नांवान. Hallelujah. Praise God. हालेलुया. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमचो उजो आमी पेटोवन दवरूंक जाय जाल्यार आमकां थोड्यो वस्तू करपाच्यो गरज. आमी शिकया? वय ब्रदर, वय वय ब्रदर. शिकया आमी? वय की ना? ब्रदर. वय. बरें. पहिली वस्त आयकात. पहिली वस्त आयका. हांव नको तुमी अशें केन्ना आयकना जाल्यार, पूण हांव जेन्ना काम करतालो गाल्फान केन्ना फॅक्टरीन काम करतालो, कंपनीन काम करतालो, आमच्या बिल्डिंगाक सुमार 10 स्टोरी बिल्डिंग, 10 or 9 स्टोरी बिल्डिंग आहली. आनी एक 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 पावणेचेर ऑन ईच फ्लोर थिंचोर ताणें दोनी सायडीक ते वाटेन देंवोंक जाताले, ते वाटेन वयर वोंक जाताले. थंयसर इस्कादी आहल्यो आनी इस्कादी कडेन फायर एक्सटिंग्विशर आहले. तुमी फायर एक्सटिंग्विशर आयकलां? वय ब्रदर. वय. कार्बन डायऑक्सायड आनी ऑक्सिजन आनी वॉटर. कार्बन डायऑक्सायड आनी वॉटर ते एक सिलिंडर आसता तांबडे तांबडे कलर. तुमी पळयल्यात म्हाका दिसता. वय म्हणून ब्रदर. भितर उजो लागत जाल्यार ते काडटात आनी करून मारतात, तो उजो पालवता. तेच भाशेन आमच्या जिवितान असले फायर एक्सटिंग्विशर आहात. आयकता तुमी हांव कितें सांगता तें? वय. वय ब्रदर. आमच्या जिवितान असले फायर एक्सटिंग्विशर ते उजो काबार करतात तसले न्ही. आमच्या जिवितान, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कुटुंबान, आमच्या कामाचेर, आमच्या इग्रोज मातेन आमी जेन्ना एकामेका बरोबर आसता त्या फेलोशीप मध्ये थोडो लोक हा जो फायर एक्सटिंग्विशर आसता थंयसर. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? वय ब्रदर. आनी आमकां त्या फायर एक्सटिंग्विशरांक, त्या मनशांक ओळखूंक आनी तांकां आमच्या जिवितांतले भायर काडूंक, तांकां भायर मारपाक ही जबाबदारी आमची जाता. Praise God. हांव जें आतां सांगूंक सोदतां तुमकां वायट लागत, पूण हांव जें सांगता तें तुमकां सॉच सांगता. आयकात, कान दिवन आयकात. इंग्लिशीन सांगता, सो इंग्लिशीन तुका मातशें सारकें कळटलें. There are fire extinguishers in our life, in and around our life, and we have to make the hard choice to expel these fire extinguishers and kick them out of our life. Praise God. Thank you, Jesus. बरें बरें हांव मातशें दुसरे भाशेन सांगता. तुमी जाणो की समजा एक पोंटीक म्हाका ताका ते पोंटीन तेल घालून आनी ताका मागीर कापूस घालून ताका मागीर पेटोवन ती पोंटी म्हणजे चालू दवरूंक जाय. तेन्ना जेन्ना आमकां आमचे नेकेत्रां चालू आसतना लायट नासली तेन्ना ते आमकां तें तेल घालचें पडटा, वय की ना? वय वय. ब्रदर. पूण हांव म्हणटा
समजा आमच्याकडे तेल ना, समजा आमच्याकडे तर आम्ही एकदम बिझी आहा, खूप बिझी आहा आम्ही, हे कोत्ता ते कोत्ता खूप भायर पडला. आमच्यान आनीक तेल आमच्यान भरूंक जायना जाल्यार आमचे भितर जे तेल आसा ते आमच्यान सांबाळून दवरूंक जाता. वय. वय. Let me say it in English. Assume that you don't know how to generate oil. You should at least be able to preserve the oil in you to keep your fire burning. Burning. येस. समजल्यात तुम्ही हांव कितें सांगता ते? वय. पळय, हांव तुका एक ऑप्शन दिता. ऑप्शन म्हणजे कितें? समजा म्हाका म्हजी पेंट कोणती चालू दवरूंक जाय, पवित्र आत्म्याचो उजो म्हाका एट्रॅक्ट करूंक जाय, कित्याक पवित्र आत्म्याचो उजो म्हाका ह्या निमाण्या काळार म्हाका उज्यान गरजेचं. दवरपाक एकदम गरजेचो. कित्याक हांव त्या उज्यान ना जाल्यार सैतान येतलो, म्हाका ताळणी हाडटलो, म्हाका त्रासान घालतलो, म्हाका पिडा हाडटलो, म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें धुमाळो हाडटलो. पूण जेन्ना उजो चालू आहा तो उज्या कडेन लागीं येवपाक शकता ना. ना. म्हणटच समजा हांव बिझी आहा, ओके, आयज हांवें तेल भरला, हांवें मागणें केलां, पूण फुडल्या दिसा हांव एकदम बिझी जालो, थकलो आनी हांवें आतां म्हाका वेळ मेळोना, हांगा गेलो ती गेलो, कितें इमर्जन्सी येयली आनी खूब वस्तू जाल्यो. त्या वेळार म्हाका वेळ मेळोना, हांव थकलो, म्हाका मागणें करपाक. पूण म्हजे भितर जें तेल आसलें तें म्हज्यान सांबाळून दवरूंक जाता. वय ब्रदर. वय, ते मोकोड्यानूच आहा न्हू. वय. कित्याक आमी ते सगळें तेल पळयात आयकात मातशी सांबाळून आयकात. हें तेल सदांकाळ जे म्हजे भितर जेनरेट जाता मागण्या वरवीं तें सदांकाळ काबार जायत वता. पूण तें काबार कित्याक जायत वता? कित्याक आमी पातकी, आमी पातो घातात ना, आमी केन्ना कितें आमच्या रागान कितें म्हणटा, कोण आमकां कितें त्रास करता, पूण त्या वेळार ती कुरपा तें एनॉयंटींग आमकां सांबाळून दवरता. वय की ना? वय. पूण जेन्ना ते सांबाळून दवरता तितली आमची एनॉयंटींग, तितली आमची कुरपा काबार जायत वता. पूण आतां ती म्हाका भरपाक वेळ ना जाल्यार म्हज्यान म्हजे कडेन जें आहा तें सांबाळून दवरूंक जाय न्ही. वय. कित्याक हांवें सांबाळून दवरूंक ना जाल्यार कितें जातलें? सैतान येतलो सैतान आनी येतलो. म्हाका काबार करून उडयतलो. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीनो? पळयात, हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता, मातशी चोत्रायन आयकात हांव कितें सांगता तें. मातशें म्हाका मिस्टेक केल्या म्हणून म्हणनाकात. समजा हांव आतां बरे भाशेन उतर शिकयतां, आतां आयज बुधवार दीस आयलो, हांव बुधवार दिसा येयलो आनी तुमकां बरे भाशेन उतर शिकयलें, बरे भाशेन सांगलें, आनी फुडल्या दिसा तुमी न्यूज पेपराचेर आयकलें ब्रादर विन्संट काबार. ब्रादर विन्संट गेलो. तुमकां दिसता ब्रादर विन्संट काबार जालो कित्याक ताका सैतानान काबार केलो, देवान ताका व्हेलो? आतां तुमी प्रश्नाचो जबाब दिवपाक खातीर तुमी चिंतात कितें कसलो जबाब दिवं. हांवें तुमकां जें सांगलां तें ताज्या वरवीं तुमच्यान जबाब दिवंक जाता. वय ब्रदर. हांवें म्हजेंच उदाहरण दिलां, हांवें कोणें दुसऱ्यांचें सांगना, म्हजेंच सांगलां. हांव विचारतां तुमकां, हांव सदांकाळ उतर शिकयतां, हांगा वेता थंय वेता, लायक आयज सकाळीं बुधवार दीस हांव त्या आमच्या न्यू क्रिएशन होमान सुमार 65 भुरग्यांक त्या ड्रग एडिक्ट्साक शिकोवपाक गेलो सुमार 2-2 वरां. थंयसर गेलो, मागीर काल आमी थंयसर, मागीर सोमारा दीस मादर टेरेसा, हांगा ती वेता, मागीर ऑनलायन ऑफलायन कॉपेलान ती सगळें करता. पूण एक दीस सदां करता आनी एक दीस पाट करून हांव काबार. आनी तुमी न्यूज पेपर आयकलें कमिंग होम, आयलो पावलो ब्रादर विन्संट काबार, सोंपलो. हांव विचारतां तुमकां, ताका देवान काबार केलो ताका सैतानान काबार केलो? सैतानान. सैतानान काबार केलो जाल्यार कित्याक काबार केलो? ऑयल ना. ऑयल ना. शाबाश बाय नेटी, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे म्हाका सांबाळून रावपाक म्हाका जबाबदारी आहा.
तुम्ही म्हणनाका देवान ताका व्हेलो, कित्याक कोण बरो व्हडलो बरो सांत आज बडवो, कोण बरो पाद्री, कोण बिसाय, कोण प्रिचर मरत जाल्यार बरो मनीस जालो, काय बरो शिकयतालो, आनी आनी ताका देवान व्हेलो, तो आतां स्वर्गार व्हेलो, अशें आमी म्हणचे ना? होय म्हणटले की ना? कोट्टाल्या तुम्ही नकळत की वो जो शिकयतालो तो आपलें तेल जे ताणें वाडोवंक जाल्लें तें वाडोवन नासलो. पळय म्हज्या भयणीनो, आयकात. जेजू देवाचो पूत, जेजू देवाचो पूत, तो आतां शिकयता, मिलाग्री करता, पूण राती कितें करता? प्रे करतालो बापाच्या मागणे सांगाताले मागण्यानी करतालो रावता, वतात. आपले तेल वाडोवपाक, कित्याक वाडोवंक फुडल्या वाडोवपाक. दिसा ताका शिकोवचें पडटलें, ताका तें हालेलुया. तेल वापरचें पडटलें, ताका देंवचार काडचें Jesus. पडटलें, मेलेल्यांक पुनर्जीवन करपाचें पडटलीं, ताका कुड्ड्यांक दोळे दिवचे पडटले, बेऱ्यांक कान दिवचे पडटले, आनी तेल ना जाल्यार ताचें कितें जातलें न्ही सर? ना ना तमो म्हणटच पडटलो. जेजून आमकां शिकयलां कशे भाशेन आमचें तेल वाडोवंक जाय तें. आनी आमच्या जिवितांत असलो लोक हा जो आमचो उजो पालोवन दवरूंक सोदता. होय ब्रदर होय Praise God. आसा ब्रदर आसा There are people in our life who are fire extinguishers. Yes. Praise God. म्हणटच Thank you. आमच्या जिवितांत ह्या असल्या लोकांक आमी पारखून टू रेकग्नायज दीस फायर एक्सटिंग्विशर्स एकदम गरजेचें. केन्ना आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत आमचो गोरकार, आमची बायल, आमची भुरगीं, आमची सासूमाय, आमचो सासूपाय, आमचो शेजारी, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजो आमीग एक फायर एक्सटिंग्विशर जावंक शकता. येस ब्रदर Yes. जें हांव तुमकां हांगा सांगूंक सोदतां ह्या वेळार कान दिवन आयकात. नातर तुमी म्हाका म्हणटल्यार ब्रादर फायर एक्सटिंग्विशर तुवें आमकां सांगलें, तांकां सगळ्यांक सोड, तांकां सगळ्यांक भायर मार, आनी तो म्हणटल्यार मागीर मागीर आनी प्रॉब्लेम जातलो. आयकात, मातशें सांबाळून आयकात, सांबाळून आयकात. समजा तुजो गोरकार वा तुजी बायल, हांगा सगल्यो बायलोच आसात, सगल्यो भयणीच आसात, हांगा वयकी ना, होय brother. एक तरी भाव हा हांगा. ना ना. देखून ह्या जाग्यार हांव सदांच मागणी करतां, नोमान मोरये कुरपेन बोललेले सोरेस पोर तुजे थाय आसा, यू आर फूल ऑफ ग्रेस. ते मागणें म्हाका केल्लें आयज तुमच्या मदें, फूल ऑफ ग्रेस अमंग ऑल ब्लेसेड विमेन. Praise God. जेजू Praise कारगाम. Jesus. जेजू कार- कारगा. आमचे भाव गेले फुटबॉल खेळपाक. एक तरी भाव हा ह्या जाग्यार, पपेच्युअर बाय, आमचो भाव खंय गेला, गोरकार खंय गेला, आहा थिंचून कोण तरी हा? कोण ना. म्हाका दिसता मागीर ते युट्यूबाचेर आयकतात, बायल मागीर तांकां घालता घरा. बरें सोड. आयकात, तुजो गोरकार फायर एक्सटिंग्विशर जाल्यार तो फकत टीव्ही पळयता. तो तुका मागणें करपाक, जेन्ना तूं मागणें करूंक जाय म्हणटा, मागणें कितें, मातशें बाडा बाडा मागणें केलें. हांव तुमकां सांगतां, ताजें तेल काबार जायत येयलां, पूण ताज्यान तुजें तेल काबार करपाक जावंक शकता. ही कॅन बी अ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर यू. आनी हांवें आतांच सांगलां, जेन्ना अशें जाता तुवें त्या फायर एक्सटिंग्विशराक खोट मारून भायर मारूंक जाय. वय की ना, सांगलां की ना? होय. होय brother. पूण तुमी तुमच्या गोरकाराक खोट मारून भायर मारनाकात प्लीज. आयकतात? Yes. तुज्यान तुज्या गोरकारा बरोबर, तुज्या बायले बरोबर संबंद जो जेजून घडला, ह्या कारणा लागून तुज्यान सोडूंक जायना. पूण तुज्यान एक वस्त करूंक जाता, ती आयकात बरे भाशेन. थोडे संबंद जे आसात आमचे, ते संबंद आमच्यान तोडूंक जायना. पूण एक संबंद आमच्यान तोडूंक जाता, तो तुमकां एक सांगता. जेन्ना आमचें लग्न जावंक ना, ओके, आमचें लग्न जावंक ना, हम्म. आमी कोण आमचो कुयदाद करता? आमची पाय माय, वय की ना? होय. होय. पूण ज्या दिसा हांव लग्न करता, द डे आय गेट मॅरीड, देवाचें उतर म्हणटा, अ मॅन लिव्स हिज फादर अँड मदर
A woman leaves her father and mother and unites with वाईफ. a wife or with a husband. सारखे? होय. ती एक जातात. त्या दिसा समजा तुझो पाय आणि माय फायर एक्सटिंग्विशर असले आणि तुय आता त्या काजारा समोर तुझ्या तुझ्या गोरकारा बरोबर तुझ्या बायले बरोबर एक जाल्यार तुझ्यान आता जितले तू सोमून दवरताले तुझ्या पाय मायशी तुझ्या पाय माय सोडनाका मोग दाखय पण तांचे इन्फ्लुएन्स तू घेनाका कित्याक ते फायर एक्सटिंग्विश तुझो पाय माय पासून फायर एक्सटिंग्विशर जावंक शकता. Yes. Praise God. Praise God. ते ऑप्शन तुका आहा. म्हणजे तुझ्या तुम्हाला पाय मायक सोड हांव उलोवचो ना फोन ते कोण नाका तुका जबाबदारी आहा तुका मोग दाखोवपाक पूण तांचे आयकोपाक कशें करूंक जाय तशें करूं तांच्यो खबरो आनी आयकोपाच्यो गरज ना तूं मोग दी तांकां तूं तांच्या घरा वचोन कित्याक तुवें तें पायचे मायचें घर सोडून तुज्या गोरकारा कडेन तुज्या बायलेच्या बरोबर सेपरेट रावपाक गरजेचें. खूब काजारी जिवीत कित्याक जातात पाड जाले कित्याक पाय माय तांचे भितर पूस घालतात. The parents' influence, they are a fire extinguisher, they destroy the marriage. पण तुका देवाचे उतर सांगता ज्या दिसा तू काजार जाताय तुझ्या पाय मायक सोडून जाता सोडचेच पडटा आणि तुझ्या गोरकारा बरोबर तुझ्या बायले बरोबर रावून तुझ्यान आता एक नवो कुटुंब नवो जिवीत कॉमेस करूंक जाता. हाचो अर्थ न्ही की तूं तुझ्या पाय मायक सोड आनी रस्त्यार घाल तूं ताका मोग दी तूं तांकां तांचो कुयदाद कितें करूंक जाय तो कर पूण तांचे आयकोपाक ती देवाच्या उतराचेर आड वतात तांचे किरकिर किरकिर बिरबीर ते आयकोपाची गरज ना तुका त्या दिसा पासून. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता ते? होय brother. आता तू तुझ्या गोरकारा बरोबर तुझ्या बायले बरोबर एक जालाय म्हणून समजा त्या वेळार जेन्ना तू काजार जाल्ली तुम्ही तुम्ही नको आसली की हो म्हजो गोरकार हो म्हजी बायल फायर एक्सटिंग्विशर म्हण ती फकत ताचे हानिमून जाले हानी ना मानी ना कानी ना काय ना आता ती तुझ्या जिवितान फायर एक्सटिंग्विशर जाल्या. आता तू ज्या भशेन तुझे पाय मायक सोडल्या तुझ्या गोरकाराक आनी बायलेक सोडूंक जाता ना. ना सोडूंक जायना म्हणून ह्या परिस्थितीन आता पवित्र आत्मो कितें म्हणटा पवित्र आत्मो म्हणटा समजा तुझ्या तुझ्या जिवितान तुजो गोरकार तुजी बायल एक फायर एक्सटिंग तुका मागणें करपाक दिना तुजो सोमन देवाशी गोड करपाक जायना बरोबर मागणें करिनात तांकां देवाचो मोग ना जेन्ना तुमी आमी सगळीं काजार जालीं काजार दोगांचें जालें वा तिगांचें जालें तीग तिघांचे. जाणांचे. तीग तिसरो जाणांचे. कोण जेजू. जेजू व्हेरी गुड देखून हांवें मागणी करूंक जाय जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या बरोबर ह्या म्हज्या गोरकाराक ह्या म्हज्या बायलेक पोत्तून हाडपाक हांवें म्हज्या गोरकाराक हांवें कित्याक म्हजो गोरकार म्हजी बायल आजून पासून देवाच्या उतरान ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना फकत धर्म करतात इश्टें केलें तेर्स केलो आयतारचे मीस आयकले जें करूंक जाय तें करतात पूण ताचो सोमन देवाशी ना आनी त्या वेळार म्हजी जबाबदारी जाता कित्याक हांव म्हजो सोमन जेजूशी गोठ आहा म्हणून हांव उतरान हा म्हणून जेजू बरोबर कित्याक जेजू आनी हांव दोगांय एकदम पावरफूल टीम आमच्या दोगांयनी जेजू कोणूय जेजू बरोबर आहा जाल्यार तो केन्नाच हारिना ही नेवर लुजीस आयकतात तुमच्या भयणीनो होय brother. anybody with Jesus anybody having Jesus in your team can never lose. प्रेज गॉड. God. म्हणटच तूं आतां तो संबंद तोडी नाका म्हणा म्हजो गोरकार मागणें करिना मिसाक वचना तेर्साक येना देवाचें उतर आयकना ज्या भाशेन ह्या वेळार आमी जेन्ना आमी आमचे बायबल क्लास चलता तुमी सगल्यो बायलो हांगा आहात गोरकार खंय आहात टीव्ही खेळतात हांव म्हणना सगळे टीव्ही खेळतात थोडे कामाचेर आसत थोडे आपल्या क्लबान आसत थोडे आपले टीव्ही पळयतात आसत थोडे आपले काम जावन आतां थकल्यात आतां ते आतां दुसऱ्या संवसारांत हिचोर आसत हांव नको सारकें ओके ना पूण होय. तुमी सगळीं आयल्यान देवाचें उतर आयकोपाक आनी अशें जाय की आमचे गोरकार फायर एक्सटिंग्विशर आसत पूण तुमच्यान तुमच्या गोरकाराक फायर म्हणून हांवें सांगलां म्हणून ताका भायर मारूंक तुमच्यान जायना पूण तुमच्यान
तुमच्या जिवितान फायर एक्सटिंग्विशर कोणाक घालूंक जाता जाणे? तुमच्या शेजाऱ्यांक. समजा तुजो शेजारी हा, सदां घाल येता आनी बसता आनी आनी खबरो सांगता, गांवच्यो खबरो सांगता. मागीर तो येता म्हणल्यार खंय आहात तुमी? आ येता येता, च्या पिवया, पेज जेवया. आनी बसतात अर्दें वर आख्ख्या गांवाची खबर सांगतात आनी तुमचें मन आनी तुमकां तुमकां आतां संय जाल्या, तुमकां आतां न्यूज पेपर वाचूंक जायना. तुमकां जाय सामकी ताजी खबर, बोलकांच्यो खबरो. बालकांच्यो खबरो. आमकां त्यो बऱ्यो लागतात. कोण कोणाचो गोरकार कोणाच्या बायले बेर गेला, कोणाचें काजार जालां, कोणाक भुरगीं जाल्यां, कोण लंडन गेला, कोणाची पोर्तुगीज पासपोर्ट जाल्या. तुका कित्याक पडलो? पूण आमकां जाय ह्यो खबरो खबरो. जेन्ना असल्यो खबरो कोण येता आमकां सांगपाक, आमी तांकां म्हणपाक जाय, बाबा हांव बिजी हा, आयज मातसो येनाका. परतून दुसऱ्या दिसा येयलो, ताका 3 दिसान वा 4 दिसान कळटलें की तूं ताका येवकार दिवपाक तयार नाय म्हणून. येस, व्हेरी नाईस. आयकतात ना हांव सांगता कितें तें? येस समजा ब्रदर. तुमी कामाचेर आहात आनी तुज्या कामाचेर एकलो हा जो काम करता तो तुका सांग हांवें मरे तो आमचो मॅनेजर अशें करता तशें करता. वय रे, म्हाकाय त्रास केल्या. आनी तुमी आतां दोगांय बरोबर ताची खबरो करतात. तुमचें तेल वाडटा, तुजें तेल काबार जाता. हांव विचारता तुमकां, तुजो शेजारी हा, तुजे बरोबर काम करता तो, ताका मॅनेजरान बरी झुपाटी दिल्या आनी तुका केन्ना मातशी केन्ना झुपाटी दिता आनी तो तुका सांग हांवें मरे त्या मॅनेजरान म्हाका हय म्हाकाय दिल्ली. आतां तुमी दोगांय पार्टी कोत्तात, पिटी पार्टी कोत्तात आनी त्या मॅनेजराचेर आड उलयतात. त्या वेळार तुमचें तेल वाडटा वा तेल कमी जाता? कमी जाता. म्हणटच असल्या लोकां बरोबर संबंद दवरपाक जाय. ना. जेन्ना तो तुका सांगता तुज्यान ताका म्हणूंक जाता, बाबा हांव मातसो बिजी हा, म्हजे कडेन उलयनाका. बाय मातसो म्हाका खूब काम दिलां, म्हाका नाका तुज्यो खबरो. परतून 2 दिसांनी एका वरान आरे फ्री जालो हितून झाडूय अशें नाका नाका म्हाका नाका. आमच्यान म्हणूंक जाता? म्हणूंक जाता की ना? जाता. पूण आमी कितें करता? आमी मनशांक खोशी करता कित्याक तांकां वायट दिसत, पूण आमचो उजो आमी पालोवन दवरता, आमचें तेल काबार करून उडयता, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो करता. आनी आतां कितें जाता? जेन्ना आमचें तेल काबार जालां आनी इतलें आमी केलां, सोयतान आमचे भितर येयलां, आतां आमकां मागणें पासून करपाक, घरा भितरूच मागणें करपाक आमचें काळीज ना आनी तशेंच आमी न्हिदता. आतां आमचे कुडीन हें येता, तें येता, ही पिडा येता, डायबिटीज येता, ब्लड प्रेशर येता, हाय प्रेशर येता, लो प्रेशर येता, हें घुंवता, तें घुंवता. आतां सगलो संवसार घुंवता. आयकता न्हू कितें सांगता तें म्हज्या भयणीनो? हय ब्रदर. म्हणटच येस ब्रदर. ही जबाबदारी ही माई ह्या फायर एक्सटिंग्विशरांक पयस दवरपाक, ती जबाबदारी देवाची हो ही म्हजी. मोजी. मोजी. आनी म्हजी जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांवें आयडेंटिफाय करूंक जाय. हांवें आयडेंटिफाय करूंक जाय म्हज्या जिवितांत कोण हे फायर एक्सटिंग्विशर्स आहात ते. आतां फामिलीन पयस. हा, फामिलीन आहा, तुजो गोरकार आहा, तुजी भुरगीं आहा. तुज्या भुरग्यांक सांगना तुमी ओगीर राहात, तुमी सगळे म्हजो उजो पालोवन दवरतात. गोरकार सांगता खंय पालोवनात, तुमी सगळीं पयस राहात, म्हज्या कडेन लागीं येनाकात म्हणूंक जायना. कित्याक ना. ती म्हजी फामील, ती म्हजी रोगताची फामील. पूण जेजू म्हजे बरोबर आहा म्हणून म्हज्यान तांचे पासत मागणें करूंक जाता. जेजू बरोबर म्हज्यान तांकां मोग दाखोवंक जाता. म्हज्यान मागण्यांनी उठोन सकाळीं उठोन मागणें ताचे पासत करून, म्हजे पासत करून म्हजें तेल वाडोवंक जाता. आनी म्हज्या उज्या वरवीं जो म्हजे भितर उजो आहा तो उजो आतां तांकांय सगल्या उज्यान बोधता आनी तांकां आतां पवित्र पासून करता म्हज्या हालेलुया. जिविता वरवीं. सो प्रेज आय गॉड. बिकम द एक्झाम्पल. पूण पळयात म्हज्या भयणीनो, जेन्ना हांव एक उज्यान बरोन जाता, तुमकां दिसता हें सोंपें? नोय. इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू. That's The true. anointing is going to cost you. Praise The God. oil to keep your fire burning is going to cost you. Praise God. तुका वेळ आसचो ना तुका मोजो मारपाक. तुका मेळ वचना तुका मातसो हिसो घेवपाक. कित्याक तूं सदांच मागण्यांनी हाय. कित्याक तूं आतां गॅर्रान हाय.
तुझ्या फामिलीन इतले फायर एक्सटिंग्विशर तुज्यान रिलॅक्स करूंक जाता ना. ना. कित्याक आमी झुजान आहात. वी आर एट वॉर. Praise Praise God. God. म्हणटच हे म्हाका पार करूंक एकदम गरजेचें. आय नीड टू आयडेंटिफाय. I need to identify the fire extinguisher in me. म्हणटच Praise God. आमकां आमच्या जिवितान हे फायर एक्सटिंग्विशर जे आमचे भितर आहात आनी आमच्या भायल्यान आहात ते आमी पार करूंक गरजेचे. आय नीड टू आयडेंटिफाय द थिंग्स इन मी अँड द थिंग्स अराउंड मी. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? होय ब्रदर. म्हाका ते फायर एक्सटिंग्विशर पयस दवरूंक जाय जाल्यार स्वताच ते फायर एक्सटिंग्विशर भायल्यान आसचें ना. तुम्ही म्हणटाले म्हजो घरकार, म्हजी पाय, म्हजी माय, म्हजी भुरगीं, म्हजो मॅनेजर. खूब पाटी फायर एक्सटिंग्विशर आमचे भितर आसतात. तुम्ही समजना कितें सांगता तें? कुटुंबानी असतात. Every time the fire extinguisher will not be people. It may be myself. मुझे भितर कितें आहा तें. म्हणटोच मुझे भितर कितें आहा? म्हाका न्हिदूंक जाय. म्हाका टीव्ही पळोवंक जाय. म्हाका त्या मोबायलाचेर पोत्तून पोत्तून युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळोवंक जाय. म्हाका म्हाका व्हॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडूंक जाय. म्हाका तो फोन घेवन कोणाक खबरो करूंक जाय. म्हजे भितर ते सगळे फायर एक्सटिंग्विशर म्हज्या जिवितान आहा. आतां समजा म्हाका संय आहा पोत्तून पोत्तून मोबायलाचेर वचोन ते व्हिडिओ पळोवपाक. पोत्तून पोत्तून वचोन दुसऱ्या बरोबर फोन करून तांकां खबरो करपाक. हे म्हज्यान बंद करूंक जाता तो लोक बंद करतलो. हांवें करूंक जाय. हांवें बंद करूंक जाय. म्हणटच हांवें पळोवंक जाय म्हज्या जिवितान म्हजे भितर कितें आहा जे म्हजो उजो पालोवन व्हरता. कित्याक जाणा म्हज्या भयणीनो आयकात. जेन्ना सैतानान तुज्या जिवितांत तुजे भितर पळय म्हजे भायल्यान म्हाका कितें फायर एक्सटिंग्विशर आहा ते म्हज्यान पयस दवरूंक जाता. पूण म्हजे भितर जे फायर एक्सटिंग्विशर आहात ते लोकांनी पयस करूंक जाता म्हज्यान करूंक जाता. म्हज्यानूच करूंक जाता. म्हणटच जेन्ना हांव ज्या वस्तू भितर म्हजे भितर आहा म्हज्या स्वभावान म्हज्या कोन्यांनी त्या म्हजे भितर ते फायर एक्सटिंग्विशर ते म्हज्यानूच पयस करूंक जाता. म्हणटच जेन्ना सैतानान आमचे भितर जे फायर एक्सटिंग्विशर आहा ते हांव पयस दवरता. आतां मोबायल बंद करता, उलोवपाचें कमी करता, मागण्यांनी चड रावता. आतां जेन्ना हांव ते फायर एक्सटिंग्विशर म्हजे भितर आसले ते हांव पयस करता. जेन्ना सैतानान म्हजे भितर जे आहले ते आतां वापरूंक जायना तो आतां कितें करतलो? तुज्या भायल्यान जे फायर एक्सटिंग्विशर तांकां वापरतलो. When Praise God. Satan cannot use the fire extinguishers which are within me because I've dealt with them, he will use the fire extinguishers around you. He will use your spouse, he'll use your children, he'll use your boss, he'll use your neighbor, he'll use your friends, he'll use the people around you. आयकतात हांव कितें सांगता तें? येस होय ब्रदर. म्हणटच दोन भाशांनी there are two ways or two things जे 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 सैतान वापरता आमचे भितर आनी आमच्या भायल्यान. आमचो उजो बंद करपाक फायर एक्सटिंग्विशर करपाक सैतान वापरता आमचे भितर वस्तू आहात त्यो आनी आमच्या भायल्यान आसात त्यो. समजलें तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय. Satan will use things within and he'll use the things outside to extinguish a fire. इतले पासून सगळी म्हजे बरोबर आहात. होय ब्रदर. येस ब्रदर. म्हणटच हांवें आतां म्हजे भितर म्हजो हात कित्याक वयर घालता हांव न्हू हांवूच शिकयता आनी हांव म्हजोच हात वयर घालता कितें जाता तें. म्हणटच आमी आमचे भितर जे आहा तें आमी पार करूंक गरजेचें. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? आमचे भितर जे आसा तें आमीच जाणो. आतां पळयात म्हाका संय आहा पोत्तून पोत्तून फोन पळोवपाक.
म्हाका सोयी हा पोतून पोतून ती टीव्ही पळोवपाक. म्हाका पोत्तून पोत्तून सोयी हा ते बाजारात वचपाक आनी ते विंडो शॉपिंग करपाक. म्हाका सोयी हा त्या कोण शेजाऱ्या कडेन वचोन तांच्या घरा वचोन तांचे बरोबर खबरो करपाक. हे हांव जाणो की ह्या कोन्या वरवीं म्हजो उजो पालोवन वेता. म्हणटच हे हांव पयस दवरूंक जाय. म्हाका जाय जाल्यार देव येतलो, आंज बडवो येतलो, शेजारी येतलो, कोण पाडवी येतलो, कोण मोटवासी येतलो आनी म्हणटलो हे मातशें पयस दवर, म्हज्यान वचून थाराव घेवंक जाता. हय, हू बिकम्स रिस्पॉन्सिबल? myself. myself. मायसेल्फ. सो म्हजे भितर जेन्ना आतां म्हजे भितर तें हांव हांव ज्यो वस्तू म्हजो उजो पालोवन दवरता त्यो वस्तू आतां ताजेर हांव काम करतां. हांव आतां त्यो मोबायल सोडटां, हांव शेजाऱ्या कडेन खबरो करपाक सोडटां. बरें, तूं शेजाऱ्या कडेन खबरो करपाक वेताय जाल्यार तें मातशें सोड. पूण शेजाऱ्या कडेन वेताय देवाचें उतर शिकोवपाक, तांकां तुजी गोवायकी दिवपाक, जेजून तुज्या जिवितांत कितें केलां तें मातशें वच आनी सांग. हांव म्हणिना तूं तें करनाका, पूण फकत खबरो करपाक वेताय, हाच्यो खबरो आनी ताच्यो खबरो करपाक वेताय आनी आनी दुसऱ्यांच्यो खबरो मेळपाक तूं वेताय जाल्यार तें तुज्यान बंद करूंक जाता. वय की ना? Hoy. सारकें? Yes. म्हणटच म्हजे भितर जें आहा तें म्हजो उजो काबार करता तें जेन्ना हांव तें पयस दवरतां, सैतान आतां कितें करता? सैतान आतां तुका सोडचो ना. तुका आनी म्हाका सोडना. बरें, हांवें आतां नियाळ केलो, ह्यो सगल्यो वस्तू हे हांव फोनाचेर हांगा वेता, थंय वेता, खबरो करता आनी मागीर हांव शॉपिंग करतां, मागीर थंयसर हांव क्लबान बसतां आनी हांगा वेतां आनी हांव म्हज्या जिवितांत ज्यो वस्तू म्हजो उजो पालोवन दवरता ह्यो हाचेर हांव नियाळ करून ह्यो सगल्यो पयस करतां. आतां सैतान म्हणटा बरें आहा, हाणें आतां बरें काम केलें ताजें भितरल्यान जें आहलें तें, तो आतां परिस्थिती हाडटा. तो आतां दुमाळो हाडटा. तो आतां आमच्या जिवितांत कितें त्रास हाडटा. आमच्या फामिलीन कितें तरी इश्यू हाडटा. आमच्या कामाचेर कितें तरी हाडटा. तुम्ही जाणो कितें म्हणटा तें? तुम्ही समजना कितें म्हणटा तें? आतां तो जाणो की तुवें तुज्या भितर जे फायर एक्सटिंग्विशर आहले ते तुवें पयस केल्ले. तो आतां सोडिना. तो आतां भायल्यान तुका आतां फायर एक्सटिंग्विशर हाडटा. तुजी परिस्थिती वरवीं, तुज्या फामिली मध्ये, तुज्या भुरग्यां मध्ये, तुज्या गोरकारा मध्ये, तुज्या कामाचेर, तुज्या कुटुंबांनी आनी कितें ना कितें त्रास हाडटा. आयकता तुमच्या बाबडीनो? कोण ना कोण तूं ताका वळखूंक पासून नाय. तूं रस्त्यार वेताय, कोण ना कोण बिश्तो गायो मारता, तुका कितें त्रास करता. तेन्ना तूं आपली इगोर्जेक वेताय बिश्टें मागणी करपाक. कोण येता थंयसर एक बरो बरो न्हवरो गो. हॅलो, हाव आर यू? फायन. कॅन वी टॉक? आनी तो बरो दिसता म्हणून यू वॉन्ट टू टॉक. गोरकार तुज्या घरा तुका त्रास करता, मागणें करिना. पूण आतां हो आतां बरो न्हवरो येयला आनी तूं काजारी. हॅलो, हाव आर यू? कॅन वी टॉक? कितें तरी इंट्रोडक्शन करता. बरें, तूं आतां ताचे कडेन उलयली, खबरो केल्यो, बरें आहा. आनी मागीर तो वेच्या आदी म्हणटा तुजो नंबर मेळोवंक शकता? मातसो तुमच्या बायबल क्लासी कडेन येवपाक? तूं बायबल क्लासीक वता आयकना. नंबर घेतलोय तुवें. ताका बायबल नाका, तुजे बरोबर खबरो करपाक जाय, तुका मेळोंक जाय, तुका चाय व्हरपाक जाय, तुका कॉफी दिवपाक जाय. तो तुजे कडेन बिश्तो फोन करून हॅलो, हाव आर यू? आनी खबरो करता. आमकां कसली गरज या दादल्या बरोबर खबरो करपाक? आयकता ना कितें सांगता तें? हय ब्रदर. तो देवाचो मनीसूय जावन, he may be a preacher also, he has got no business to call somebody's wife. देवाचो मनीसूय आसो जाल्यार पाद्री जावं, प्रिचर जावं, मोटवाशी जावं, ताका कसलें काम आहा एका कोणाचे दुसऱ्या बायलेक फोन करपाक? What business has he to call somebody's wife?
तुम्ही सगळ्यांना कितें सांगूंक सोदता कशे भाशेन सैतान आपलें काम कॉमेस करता जेन्ना तूं भितरल्यान त्या फायर एक्सटिंग्विशर पयस करताय तेन्ना तो भायल्यान तो बंद करचो ना तो कोणाक कोणाक हाडटलो आनी देखून त्या वेळार तुवें चिंतून चिंतून चिंतूंक जाय आरे हो कित्याक म्हज्या जिवितान येयला कित्याक आतां हांव अशें फोन करता कित्याक हांवें ताका फोन दिला कोणें तुका फोन मागलो जाल्यार तुवें ताका फोन दिवपाची गरज ना देर इज नो नीड टू गिव देम अ फोन म्हणटच आमी हे फायर एक्सटिंग्विशर आमच्या जिवितान जे आहा ते आयडेंटिफाय करपाक गरजेचे आनी जेन्ना आमचे भितर आमचे भितर त्रास जाता वी हॅव प्रॉब्लम वी आर स्ट्रगलिंग विथ थिंग्स इनसायड आमचे भितर जायत आमी आमी आमकां त्रास जाता दुसऱ्यांक बोगसणे दिवपाक वी फायंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव तुम्ही जाणो म्हज्या भयणीनो जेन्ना हांव कोणाक बोगसणे दिनासतना रावता म्हजे भितर तो एक फायर एक्सटिंग्विशर जाता देखून म्हज्या जिवितान हांवें सगल्यांक बोगसणे दिवपाक गरजेचे ही क्लास कॉमेस जावच्या आदीं आतां ही क्लास कॉमेस जावच्या आदीं एकल्या भावान म्हाका फोन केलो केपेंचो खंयचो आनी हांव ताका कावन्सल करता जेन्ना हांव 2 म्हयने पयलीं हांव मडगांव गेल्लो सावथ गोवा मिशन हांव केपें गेल्लो आनी त्या फॅमिलीन खूब प्रॉब्लम आहा अनफॉरगिवनेस प्रॉब्लम आनी ताका एक वर्स हांव ताका सांगता तुमच्या भावा मदें खूब अनफॉरगिवनेस आहा तुमी एकामेका कडेन उलयनात आनी हांव ताका सांगतालो एक भाव अमेरिकाक आहा एक भयण UK आहा दोग भाव हांगा गोंय आहात पूण तांचे भितर आमी जात ना भाव भयणा मदें हांव ताका सांगता तुमी तुमी खालती रावन इनिशिएटीव घेवपाक गरजेची हे भाटां बेसां येतलीं वयतलीं भाटां बेसांक लागून तुमी कित्याक उलयनात म्हणटा वय ब्रादर तूं सांगताय ते सांग आमी उलयना पूण हांवें तांकां स्क्रिप्चर दिलो तांकां कावन्सिलींग केलें त्या भावा कडेन अमेरिकाच्या भावा कडेन उलयलो जेन्ना हांव UK गेलो त्या भयणीक पासून मेळ्ळो ह्या भावाक हांव मेवता केपें गेल्लो तेन्ना ताका मेवलो तांकां उतर शिकयलें ही आयज क्लास कॉमेस जावच्या आदीं ही आयज बुधवाराची क्लास कॉमेस जावच्या पयलीं 10-15 मिनटां पयलीं ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो ब्रादर बरी खबर आमच्या सगळ्या भावां मदें आतां जी दुस्मानकाय आसली ती पयस जाली आतां आमी सगल्यांक बोगसणे दिल्या एकामेका बरोबर उलोवंक कॉमेस केला हालेलुया हालेलुया आतां भाव भयणीनो कितले पाटी आमी मागणे करपाक येता आमी देवाचें उतर आयकता पूण आमच्या फॅमिली मदें भाव भयणां मदें दुस्मानकाय आहा We are not talking to our own brother. We are not talking to our own sister. Not talking to our brother-in-law. Not talking to our sister-in-law. Your brother-in-law and sister-in-law is not brother-in-law and sister-in-law. That is only on law. Your brother's wife becomes your sister. Your sister's husband becomes your brother. आयकता ना कितें सांगता ते Your mother-in-law becomes your mother. Your father-in-law becomes your father through marriage. पूण आमी चिंतिना म्हजो पाय म्हजी माय ती सासू माय हें तुजें मन बदलशी जाल्यार आनी तूं आतां मोगान चलची जाल्यार हो जो सैतान तुजो उजो पालोवन दवरूंक सोदता तुज्या बोगसणे दिनासतना रावलाय म्हणून आतां तुजें जिवीत बदलता कित्याक हे सगळे फायर एक्सटिंग्विशर तूं तोडून उडयता आनी तुजो उजो पालोवन दवरिनासतना तूं उजो पेटोवन दवरताय आयकतात म्हज्या भयणीनो Yes, brother. जेन्ना आमचे भितर एक रिबेलियस एटिट्यूड आहा देवाच्या उतराचेर आड वचपाक तो एटिट्यूड आमचो उजो पालोवन दवरता इट एक्सटिंग्विशेस आवर फायर any attitude within us which is contrary to the word of God देवाच्या उतराचेर जी आमचे भितर वो स्वभाव आसा जो देवाच्या उतराचेर आड आसा तो स्वभाव आमचो उजो पालोवन दवरता आयकता तुमच्या भाव भयणीनो Oi, brother. देखून आयज
आम्ही मागणे करूया आणि देवाकडे येऊन आम्ही त्याचे बोगसणे मागया आणि म्हणूया, सायबा म्हाका तुझ्या उज्याची गरज, म्हाका तुझ्या उज्याची गरज. कित्याक म्हजे भितर कितले आळपळ आसा, कितले कितले पातक आसा, कितले बोगसण आसता म्हजे भितर आसा. हे म्हज्या जिवितांत जे म्हजो उजो पालोवन दवरता, तुज्या उज्याची गरज म्हाका हे सगळें काबार करून उडोवपाक. सायबा तुजी गरज म्हाका, म्हजे भितर जे म्हजे अंतस्कन आसा, म्हजे काळीज आसा, म्हजे मन आसा तें नितळ करपाक. आनी जेन्ना हांव 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 म्हज्या म्हजें काळीज उक्तें कोत्ता, हांव हांव पळय म्हज्या भयणीनो, आमच्या मनशां बरोबर आमच्यान एक्टींग करूंक जाता, सारकें न्ही. समजा होय कोणें म्हाका दुखयलो, म्हज्यान तेचे फुडें येवन सांगता, हॅलो ब्रादर, हॅलो सिस्टर, पूण भितरल्यान म्हाका राग आसूंक शकता. होय ब्रदर. पूण जेन्ना आमी देवा कडेन येता, देव आमकां भितरल्यान भायल्यान जाणो, ताजे भितर ताजे फुडें एक्टींग कित्याक करपाची गरज. देखून आमी ताजे फुडें येवन आमी रडोन ताका सांगुया, सायबा म्हजे भितर खूब वस्तू हांवें जी लिपोवन दवरल्या, म्हज्यान कोणाकूच सांगूंक जायना, पूण तुका सांगूंक जाता. ज्यो म्हज्या बायलेक सांगूंक जायना, गोरकाराक सांगूंक ना, कोणाक पाद्रीक पासून सांगनात, कोणाक सांगूंक जायना. म्हजे भितर ते भितर आहात, पूण तुका सांगूंक जाता. म्हाका तुजो उजो दी, तुजी कुरपा दी, तुजी घोटाय दी, तुजी जाणवाय दी. हे सगळे म्हजे भितर आतां म्हाका त्रास करता, ते म्हाका भायर काडून उडोवपाक. जाणें म्हज्या भयणीनो, जेन्ना हांव हे भाशेन म्हजें मन उक्तें करून हांव देवा कडेन येता, देव म्हाका भितरल्यान नितळ करता. ही क्लीन्स मी फ्रॉम इनसायड. थोड्यो वस्तू म्हजे भितर आहात त्यो म्हाका मेळ्यो करता. दे डिफायल मी फ्रॉम विदीन. देखून आमी देवा कडेन येवन ज्यो भितर आहात त्यो वस्तू म्हाका त्रास करतात, त्यो म्हाका त्या देवाच्या उज्यान, इन द फायर ऑफ द होली स्पिरीट, त्यो घालपाक गरजेच्यो. आय नीड टू रिलीज देम इन द फायर ऑफ द होली स्पिरीट. हें फकत म्हज्यान करूंक जाता जेन्ना म्हजी कुडीन एकटो येता आनी थंयसर हांव मागणें करता. हांव मागण्यांनी हांव म्हणटा, सायबा हांव आख्खो म्हजो आत्मो, म्हजें मन, म्हजी कूड तुका भेटयता. तुज्या उज्यान हें सगळें लासून उडय. सगळें म्हजे भितर जे त्रास करता, म्हजो उजो पालोवन दवरता, हें सगळें हांव तुका भेटयता. म्हाका खूब त्रास भोगता. आजून पासून हांव खरे भाशेन जे म्हाका जाय, ज्या भाशेन जिवंक जाय, हांव जियेना. हांव एक्टरा भाशेन जियेता, हांव तियात्रान एक्टरा भाशेन जियेता. म्हाका आयज खरेपणी एक खरो दादलो, खरी बायल, एक ट्रू मॅन ऑफ गॉड असो जिवंक म्हाका जाय. आयज हांव सगळें म्हजे भितर जें हांवें घट दवरलां तें तुज्या उज्यान हांव घालूंक सोदतां. म्हाका तुजो आदार दी. आय नीड टू ले इट डावन at the altar of the sacrifice of God, so that the fire of God can consume everything that is unholy in me. ऐकता तुमच्या बहिणीनो? होय ब्रदर. तुम्ही जाणो, एक स्क्रिप्चर आसा रोमकारांक, रोमन चॅप्टर 12 वर्सेस 1 and 2. आम्ही फकत पहिली वस्त पळोवया. रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1. पळय कितें म्हणटा तो. रोमकारांक 12:12-1 वाचूया. म्हणटच भावा भयणीनो, देवाचे व्हड कोनवालायचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमाप्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोडणी केल्या, तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें जेजुकार म्हणटच पयली वड कितें म्हणटा? पयली वड म्हणटा, म्हणटोच भावा भयणीनो,
बाबडीनो, देवाचे वोड कोणवाडे कन्वलायचो कणवलायचो उगडास करून तुमचे लागी हांव मागता ते हे पवित्र आणि देवाक मानता तसली एक जिवी बोळी कशी तुमच्या ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. इंग्लिशीन म्हणटा ऑफर युअर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस. ऑफर युअर बॉडी एज अ लिव्हिंग लिव्हिंग सॅक्रिफायस. हाचो अर्थ कितें की आमची आमची आख्खी कूड, आमचे सगळे सांदे आमी देवाक भेटोवपाक, हे हात, हे तोंड, ही जीभ, हे पाय, हे दोळे, हे कान आमी सगळे देवाक भेटोवपाक गरजेचे. जेन्ना आमी देवाक आमचे सगळी कूड आमी देवाक भेटयता एक जिवी बोळी कशी, आमच्यान आतां पातक करूंक जाता? ना. म्हज्यान प्रेज गॉड. वायट वस्तू म्हज्यान वायट चिंतनान धरूंक जाता? हांव ना जाणा ब्रदर. की ही वस्त हांव पळयतां मोबायलाचेर, हांव हांव ह्या जाग्यार वेता आनी थंयसर म्हाका पातक येता, हांव ह्यो वस्तू सोडटां, हांव आतां मोबायल सोडटां, हांव आतां जे म्हाका सोशल मिडिया आहा ते म्हाका परतून परतून म्हजो वेळ वता ते हांव सोडटां. जेन्ना हांव ह्यो थाराव घेता ज्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत आनी हांव आतां म्हजी कूड आतां देवाक एक जिवी बोळी कशी भेटयता, तेन्ना म्हज्यान पातक करूंक जाता? ना. करूंक जायना. म्हज्यान आतां म्हजी म्हजी कूड एक जिवी बोळी कशी देवाक समर्पण जाता. आतां हांव तुका एक आयज आमी खूब लांब शिकवण केली, खूब वस्तू आहा शिकोवपाक, पूण हांव एक निमाणो स्क्रिप्चर घालया आयज. कोलोस्कारांक Colossians chapter 3, Colossians chapter 3 and verse number 5. कोलोस्कारांक विस्वोर 3 वड 5. ह्या पासत तुमच्या सैमांत आसा तें संवसारी आवंडे मारून उडयात. पोजोडपण, मेळेपण, कामचार, कोट्यो वोंडावण्यो आनी ती मानसुगेची पायली गिरेस्तकायेची आशा. ही आशा खरेंच म्हणल्यार मुर्ती पुटल्यांची पुजा. प्रेज गॉड. म्हणटच तो कितें म्हणटा? ह्या पासत तुमच्या सैमान सैमांत. आसा ते संवसारी आवडे मारून उडयात. तुमच्या सैमांत. Yes. सैमान म्हणजे कितें? What is the meaning Nature. of that in English? Nature, no? Members. Oh, praise God. Mortify your members. म्हणजे मॉडिफाय म्हणजे कितें? जे तुज्या कुडीन वा तुज्या जिवितान वसले स्वयं आसा ते तूं मारून उडय. Mm. सो आमच्या जिवितान जे स्वयं आसा ते आमच्या भितर आसा, वय की ना? Mm. होय. आनी ते आमचे भितर जे आसा ते आमच्या उज्याक पालोवंक सोदता. Mm. ते आमचो उजो जो पळय, आमचे भितर आमकां तेल हाडपाक गरजेचें. पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे भितर आमकां पेटोवन दवरपाक गरजेचें. पूण आमचे भितर ह्यो वस्तू आमचे स्वयं जे आसा ते आमचें तेल पयस कोत्ता. म्हणटच ते पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे भितर येना. म्हणटच Mm. म्हाका जबाबदारी जाता की म्हज्या स्वयंमान जे देवाचेर आड आसा ते पयस करपाक तें म्हाका गरजेचें. आनी जेन्ना हांव तें पयस कोत्ता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो उजो म्हाका येता आनी पवित्र आत्म्याचो उजो म्हाका पालोवन रावन आतां पेटोवन रावता. आनी आतां कितें जाता? पवित्र आत्मो जावन आसा एक आत्मो. Mm. तो आत्मो म्हज्या आत्म्या बरोबर एक जाता. आनी जेन्ना तो एक जाता, म्हजे भितर जे आसा तें पातकीपण जे म्हजो उजो पालोवन दवरता तें आतां पयस करता. ताज्या उपरांत खूब लोक म्हज्या जिवितांत आसा. आतां भितरल्यान हांवें काबार केलें, आतां भायल्यान पळोवया. भायल्यान आमी चिंतुया जो लोक हांव उलयतां, जे भाशेन हांवें पयलें सांगलेलें, थोडो लोक हा म्हज्या जिवितांत येता, केशी कोत्ता, हाच्यो खबरो सांगता. आनी म्हाका जाय की ह्या लोकां बरोबर संबंद दवरूंक नाका तो.
कित्याक हो लोक म्हाका पातक करपाक सांगता. दे मेक मी फॉल इन टू सिन आनी देखून ह्या लोकांक म्हज्या जिवितान भायर काडपाक गरजेचें, पयस दवरपाक गरजेचें. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, इवल कम्युनिकेशन स्पॉयल्स गुड मॅनर्स. सो जे आमच्या दुसऱ्या बरोबर जी भासाभास चलता, कम्युनिकेशन चलता, त्या भासावणे वरवीं वा तेंच्या कम्युनिकेशना वरवीं म्हजो भावार्थ आतां कमी जाता. इट डिस्ट्रॉयज माय फेथ. आयकतात म्हज्या भयणीनो? आनी देखून असल्या लोकांक म्हज्या जिवितान काडपाक गरजेचें. कित्याक हांवें म्हजो आत्मो सांबाळून दवरपाक, हांवें जेजू हे पळोवन हांवें चुके विरीत रावपाक गरजेचें. पूण लोक जो म्हणजे म्हाका जाय लोकांक कशी करपाक, तूं लोकांक कशी कोत्ताय पूण देवाचेर आड वेताय. पूण तुवें कितें चिंतूंक जाय ह्या वेळार? हांवें मनशांक जो म्हजेर आड येता, म्हजो भावार्थ कमी कोत्ता, म्हजो उजो पालयता, असल्या लोकांक हांवें पयस दवरपाक गरजेचें. आयकतात म्हज्या भयणीनो? जितली आमी कमी उलयता, जितली आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, जितली आमी दुसऱ्या बरोबर जी आमच्या देवाच्या उतराचे आड येतात आमी तांचे बरोबर खबरो करता, इट इज इम्पॉर्टंट फॉर मी टू कट डावन द कम्युनिकेशन. आय नीड टू कट डावन द कम्युनिकेशन. असल्या लोकांक म्हज्या जिवितांतली भायर काडपाक एकदम गरजेचें. आमी चिंतूंक जाय, हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कोणाकूच भायर काडनाका. जायत थोडो लोक तुज्या जिवितान हाडला देवान तुका ट्रेनिंग दिवपाक, तुका 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 स्ट्रॉंग करपाक. पूण आमी कितें करता? आमी ताचेर आड वेता. पूण आमी मागण्यांनी रावून ह्या लोकांक पयस दवरपाक, हो आमच्या जिवितान तांकां एके भाशेन तांकां साक्षी जावपाक, तांकां खरे भशेन तांकां देवाचें उतर दिवपाक, हें आमकां पवित्र आत्मो सांगतलो. म्हणून आमी मागण्यांनी रावपाक सदांकाल आनी ह्या मागण्या वरवीं आमी चलपाक एकदम गरजेचें. जेजू कारगां. जेजू कार म्हणटच आयज आमी कितें शिकल्या म्हज्या भयणीनो? आमी शिकल्या की आमच्या जिवितान फायर एक्सटिंग्विशर आसतले भितरल्यान आनी भायल्यान. भितरल्यान आमी पयस करपाक आमी 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 मागण्यांनी रावंक जाय आनी आमी चिंतूंक जाय, सायबा ही म्हजी संय जाल्या, ही म्हाका संय जाल्या उलोवपाक, फोन करपाक, हाचेर करपाक, तें करपाक, हें कामां करपाक, तीं कामां करपाक, आनी ही सगळीं म्हाका म्हजो उजो पालोवन दवरतात. आयज तान हांव बरयतलों, ज्यो वस्तू म्हाका पयस दवरतात आनी ह्यो हांव आतां बंद करतलों. तेन्ना हांव हें बंद करता आनी आतां भितरल्यान म्हजो उजो आतां पेटोवन दवरता. सैतान सोडचो ना, तो भायल्यान आतां वापरतलो, तुज्या फामिलींक वापरतलो. पूण त्या वेळार तुवें मागण्यांनी रावन तो उजो पेटोवन दवरपाक गरजेचो. कशे भाशेन? तांचे बसत मागणे करून, तांकां साक्षी जावन, तांकां खरेपणी मोगान चलोवन आनी सोंसणीकायेन चलोवन. आनी जेन्ना आमी अशें चलता, आमच्यान हे फायर एक्सटिंग्विशर पयस दवरूंक जाता आनी पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर पडोन आमच्यान आतां खरेपणी ह्या उज्यान, पवित्र आत्म्याच्या उज्यान रावंक जाता. हालेलुया. फुडले पाटी आमी येतकूच आमी आजून खूब वस्तू आज शिकोवपाक कशे भाशेन आमचो उजो आमी पेटोवन दवरूंक जाय. पूण आयज फकत एक वस्त आमच्या मनान दवरया. देर आर फायर एक्सटिंग्विशर्स विदीन, देर आर फायर एक्सटिंग्विशर्स आउटसायड. दोनूय फायर एक्सटिंग्विशर आमी पयस करपाक जे आमी शिकल्या ताजेर आमी नियाळ करून एक थाराव घेवन मागण्यांनी रावून आमी आयज एक खरें पवित्र जिवीत जिवन उज्यान, पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. आमेन. Amen. कारगां. Praise God. जेजू कारगां. Praise God. Praise God. Sister Junina? Yes. मोगड्या बाप्पा, जे फायर एक्सटिंग्विश आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना ही शिकोवन तुवें आमकां खरेपणी आमच्या काळजाचे खोलायंतल्यान तुवें आमकां शिकयलेल्या खातीर तुका आर्गां दिता. ओय दुनिया, आमी जायती मागण्यांत आसत खरी, पूण हे फायर एक्सटिंग्विशर्स आमच्या जिवितांत ते येतात आनी आमकां मोव करून उडयतात. पूण दुनिया, जेन्ना आमी तुज्या मागण्यांत आसाव तेन्ना आमी तुजे पोदवेन आसाव, तुका चिटकून आसाव आनी तुज्या उतरान आसाव तेन्ना हे फायर एक्सटिंग्विशर आपुणूच तांचो नाश जाता.
जितले आमी तुज्या उतरान बसता जितले तुजें उतर आयकता नियाळटा पाडून घेता आनी सोत मांडून घेता तेन्ना हे फायर एक्सटिंग्विशराक कसलोच अधिकार ना आमच्या जिवितांत आमच्या आत्म्यांत कुडींत आनी मनांत कित्याक हे तुजें उतरूच दुनिया हे सगळे फायर एक्सटिंग्विशराचे उडां तोडून उडयतात आमचे कुडींत मनांत आनी आमच्या आत्म्यांत देखून हे शिकोवणे खातीर बापा हांव तुका केरी तारगां दिता कित्याक हें तुजें उतरूच जावन आसा जिवें आनी ह्या उतराक जुन्या पदवी आसा सगल्या दुसऱ्या आत्म्याचो नाश करूंक आनी तुज्याच आत्मे आमच्या जिवितांत चडूंक आनी वाडूंक आमच्या आत्म्यांत देखून बापा हे शिकोवणे खातीर आमी तुका खेरीत आर्गां वाखाणी आनी तुका दिनवास दिता हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवें आमेन आमेन